Papers to be laid on the table. Maanनीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table Papers the to be laid on person the shown table. against my name Maanनीय मुख्यमंत्री. in today's list of business. Sir, Shri Atan I lay on the table papers the to be laid on person the shown table. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. Shri Alex Sigara, Minister of Environment. Sir, I lay on the table the paper shown against the concerned minister's name. Shri Mavin Gudino, Transport Minister. Sir, I lay on the table the paper shown against the name of Mr. Marvin Gudino. Yes. Calling attention, Shri Dr. Janaka Chetty. Calling attention. Attention of the House is drawn to the recurrent severe water shortage in North Goa, especially in Bicholi, Mayam, and Bardes and Tiswadi. The step the government has taken to ensure 24/7 regular water supply schedule to every household with a valid house number, providing a proactive helpline number that can address the water shortage and to provide water tanker on regular basis during the shortage of water supply. Speaker sir, बिचोले तालुक्यात साखळी एक मतदारसंघ येता. दोनूच घेतले तुवें. In the state of Goa, all the areas are provided with a potable water supply, and there is no acute water shortage except during the maintenance work taken up in case of pipe breakage is mostly caused due to the ongoing work of laying utilities. The department has not received any major complaint from Bicholi and Mayam. WRD has already taken up the various measures is required to ensure the raw water availability in North Goa, and also the alternative arrangement of the raw water is also initiated. In order to achieve 24/7 water supply for our state, it is necessary to improve not only the water supply system facilities, but also to improve the knowledge and understanding of wise water use and to get the adequate water tariff. Keeping above in mind, the PWD is continuously investing the upgradation and modernizing our treatment facilities, distribution networks and storage system. For the benefit of Bicholi and Mayam constituency, the department is taken up the 10 MLD WTP at Menkurem along with the reservoir, conveying and distribution of the pipelines. In addition, number of the various augmentation of the water supply scheme is also taken up for the improvement of water supply in the state. PWD is also striving to minimize losses and maximize the utilization of the treated water resource. PWD is implementing the smart monitoring system for a real-time monitoring of water supply system. This will help PWD to optimize water distribution network, detect and repair the leakage promptly, and identify the opportunities to efficiency improvement so far to achieve the dream of goal of 24/7. Further, the department is implementing the mobile app PWD Goa to registered complaints, public grievances, which is a real-time GIS-based application for tracking and resolution complaints. Additionally, 24/7 helpline is available, which 70300 55136 and 70300 55036. With the above measures in place, the proper and sufficient water supply is maintained in the state, in the Mayam and Bicholi constituency. Speaker sir, सगळ्यात पहिली मुख्यमंत्र्याचे खरंच थँक्यू म्हणटा की आमची जी 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ताची वर्क ऑर्डर हाल्लीच दिल्ली आसा, काम सुरू जावंक ना. पण म्हाका इतलेंच सांगू जाय, ही आतां सुरू जावन परत रिपेर जावपाक इट विल टेक, ती काय 1 आनी 2 दिसान जावची ना, फुडले 2 वर्सां तरी लागतली. प्रोजेक्ट आसा अरावंड 83 crores आसा. सो खरंच आभार मानता. पूण जर तुम्ही पळयशात न्ही सद्याचे परिस्थितीन, खास करून आमच्या बिचोली मतदारसंघात सावरदार जे धंगर लोक आसात रावतात, नानोड्या पिस्तेवाडा, वडावल नायकवाडा, साळ पुनर्वसन, तशेंच लामगांव वयले सायटीक, बोड्ड्या वयलो वाडो आनी शारदा कॉलनीत ह्या स्पेसिफीक जागेर खरेंच वॉटर शॉर्टेज आसा. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता, वॉटर शॉर्टेज आसतूकसुनी न्ही तांकां एटलिस्ट वॉटर शॉर्टेज केन्ना केन्ना पायप
पायपलायन फुट्टा म्हणून इश्यू आसता जाल्यार वॉटर टँकर दिवपाचे ही हाचे म्हाका खबर ना नसले न्ही जाल्यार इश्यू जाता खास करून आमच्या शाळांत गडे उत्सवाक येयल्ल्या वर्सा उदकाचो इश्यू आसा थंय एक फिल्ट्रेशन प्लांट आसा आमी लास्ट 2 वर्सां सांगतात ते इम्प्रूव करा ते जर करशात जाल्यार सकयल्या वाड्यार सगळो उदकाचो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो ते अजून जावंक ना खूब कडेन आमी इम्प्रुवमेंट केल्लो आसा लास्ट 2-3 वर्सां आय एम थँकफूल मुख्यमंत्र्याचे खरेंच हांव धन्यवाद म्हणटा पण उदक ही अशी गोश्ट आसा एक दीस सुद्दां जर नासलें जाल्यार इश्यू जाता हल्लीच इश्यू जाता हल्लीच तुमकां सगळ्यांक खबर आसली जरी हो बिचोलचो आनी मयाचो हांव इश्यू म्हटलो जाल्यार हल्लीच लास्ट विकाक बार्देज आनी तिसवाडीक जाल्यार हल्लीच लास्ट सो उदका खातीर आमच्या गोंयांत इतली प्रगती आसा प्रत्येक फ्रंटाचेर उदका खातीर लायटी खातीर आनी बेजीक रस्त्या खातीर खूब इम्प्रुवमेंट जाला हांव डिनाय कर म्हज्या मतदारसंघान जाला पण इश्यू अशें जावपाक जायना उदका खातीर आमकां बारीक बारीक गोश्टी खातीर फोन करपाक जायना थोडे कडेन कंटिन्युअसली करता म्हजी रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक की तांच्यांनी कन्सर्न ईक बिचोली तालुक्याच्या ईक सांगून जंय जंय हे जे पॉयंट आसात जे हांव स्पेसिफिकली मेन्शन केल्ले आसात थंय लक्ष घालून पळोवचें खास करून नानोड्या पिस्तेवाडान ती वालाचो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करपाचो आनी उदक जाता तितले हल्लीच आमच्या कडेन लाटंबरसान एक नवे रेस्टॉरंट जाले ताका ऑलमोस्ट उदक 3-4 म्हयने दिवंक ना त्या नव्या हॉटेलान म्हणजे तो भायलो टँकर रोज तेची कंप्लेन आसताली आनी ताका दिसताली कितें उदक आमी म्हणजे दिवपाक लायना म्हणून सांगता सो त्या खातीर अशें जर कोणी जर नवो बिझनेस सुरू करता आनी ताका जर उदक मेळना जाल्यार ताका दिसतलें आमी सपोर्ट करना अशें दिसतलें सो त्या खातीर हे सगळे जे इश्यू आसात मुख्यमंत्र्याकय खबर आसात हे तांच्यांनी लक्ष घालून जातातल्या जाता बेगीन ते नवें काम हे करपाचें थँक्यू रेमन सेठ स्पीकर सर आज जे कॉलिंग अटेंशन रेज केला ऑनरेबल मेंबरान तेजेर उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक अवर गव्हर्मेंट एंड स्पेशली द चीफ मिनिस्टर फॉर प्रोवायडींग वेरियस न्यू लायन्स इन अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो स्वातंत्र्या नंतर जीर्ण जाल्ल्यो खूब लायनी रिप्लेस करपाचें काम मंजूर केल्या बद्दल हांव मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता स्पीकर सर तशेंच एक 2-3 गोश्टी फक्त जे इनसफिशियंट सप्लाय ऑफ वॉटर आहा ताका लागून खुणावपाक सोदता आमच्या नार्वे आनी चोडण जो भाग आसा तो एंड पॉयंट आसल्या कारणान थोडीशी वॉटर स्कॅरसिटी आसा पण 24/7 थंय आमकां उदक मेळना म्हणून आमी एक प्रपोजल सरकारा कडेन मूव केल्लो आसा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एक मयान 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जावचो म्हणून आनी ताका वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटूय आमकां ऑनरेबल WRD मिनिस्टरान दिल्ली आसा जी बांदपाचो प्रक्रिया आहा ती मातशी स्पीड अप करपाची एक विनंती हांव सरकाराक करपाक सोदतां जेणे करून ही जी स्कॅरसिटी आसा ही फुलफील जातली तशेंच जे आमचे वेगवेगळे वॉटर सोर्सीस आसा हे वॉटर सोर्सीस जे आहा ते रिजिन्युएट करपाक म्हणजे आमच्या कडेन मागीर मतदारसंघानूच पळोवपाक गेले जाल्यार जी बारीक बारीक तळी जी आसा लेक्स जे आसा किंवा पॉन्ड्स आसा हे जर बऱ्या तरेन मेंटेन केले जाल्यार तो सुद्दां आमकां एक मोठो सोर्स मेळूंक शकता आमच्या मय मतदारसंघात किंवा बिचोले तालुको एकंदरीत धरलो जाल्यार अंजुणा इरिगेशन जो प्रोजेक्ट आहा थंयसरूच आमकां हें उदक येता पण आमच्या कडेन जेन्ना जो सोर्स आसा वॉटर रिसोर्स आमी कन्वर्ट केलो जाल्यार आमकां स्वयंपूर्ण आमी उदकाच्या दृश्टीन तरी जावंक शकतले सरकारा कडेन विनंती करता हांव आमी हेका लागून सुद्दां प्रपोजल मूव केल्ले आसा आमच्या कोलम तळें आसा मागीर नार्व्याची सागळ तळी आसा कुडचिऱ्या गांवांतलें एक तळें आसा हे सगळे प्रकल्प आमी सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिल्ले आसा हे आमकां रिजिनेट करून दिवपाक जाय आनी हे जर केले जाल्यार आमी उदकाच्या दृश्टीन स्वयंपूर्ण जातले हांव मागता सरकारा कडेन एक एश्युरन्स दिवचे आनी हे प्रश्न फुडें घेवचे क्रूज सिल्वा ते मया आनी बिचोली लिमिटेड नॉर्थ गोवा स्पेशली ताणें सांगला
नॉर्थ गोवा बरयलें सर. नॉर्थ गोवा स्पेशली ताणें बिचोली आनी मय म्हणून सांगलें. सर नॉर्थ गोवा बरयलां. हय. Sir, first of all, I would like to thank our Honorable CM for getting this 5.6 MLD water treatment plant foundation stone लायलो. पूण हे वेग्याचे वेग्यान आमचे 5.6 MLD water treatment plant आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमिशन करचे म्हणून आमची मागणी. आनी रिगार्डींग द स्टाफ आमचो एंटायर वॉटर डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आख्खोच रिटायर जाला. Around we are facing 15 in our Sholi constituency only the plumber, nala helper, 15 staff shortage ha. तांकांय अंडर सोसायटी वेग्याच्या वेग्यान आमकां एक्स्ट्रा स्टाफ दिवचो म्हणून आमचे मागणी. थँक्यू स्पीकर सर. क्रूज सिल्वा ना पोस्टपोन प्रायवेट रेजोल्युशन मरे हांव उलयतां. हे कर आन्सर करपा उरला. नॉर्थ गोवा सर न्हू कोणाक तूं डिलायलाकू हांव उलयत मरे. उलय बरें. नॉर्थ ताजेर उलोवणी मरे ताका. स्पीकर सर, अरे नॉर्थ गोवा ताणें स्पेशली म्हणलां की बिचोली आनी मय स्पीकर सर, अशें म्हणना. पूण तुमी घालपाक जाय आशिल्लें. सांगेल स्पीकर सर, एकूच पॉयंट. ना स्पीकर सर, अरे खंयच्याय विशयाचेर तुम्ही तो विशय नॉर्थ गोवा स्पीकर सर स्पेसिफीक घातला मयम प्लस नॉर्थ गोवा घातला. स्पीकर सर कितें आसा आमकां जशे MLA बिचोली रे बिचोली अरे बिचोले जे स्पीकर सर जशे MLA डिलायला लोकांक सांगलें की जो स्टाफाची शॉर्टेज आसा ती स्पीकर सर उलोवपा विशय ना रे तो खंय तरी स्पीकर सर नॉर्थ गोवान पडटा आमची सानांद्र कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर जशे MLA डिलायला लोबोन सांगलें की स्टाफाची शॉर्टेज आसा ही आमकांय आसा स्पीकर सर. आनी खंय ना खंय स्टाफ आसपा जाय कित्याक ब्रेकडावन बीन जालें ना स्टाफ मेळना. दुसरे स्पीकर सर जो वॉटर सप्लाय आसा जे खांडेपारच्यान ओपाच्यान आमकां येता तेजी शॉर्टेज आसा. आनी आमकां सालावली डॅमांतल्यान आमकां प्रॉमीस केल्लो की 5 MLD वॉटर सप्लाय येतली म्हणून ती आजून पर्यंत जावंक ना. आमकां फक्त 3 MLD वॉटर सप्लाय येता. सो मिनिस्टरान CMान हेजी दखल घेवची. स्पीकर सर आज हें सिट्युएशन जेन्ना उदकाचें उलयलां विथ रिगार्ड्स टू बिचोले माय गोईंग फर्दर इन बार्देस आनी पेडणे. So today, if we look at the water shortage, especially North Goa, why is this water shortage happening? Last time, 6 months adi आमी Chief Ministerak सांगलेलें की I think he's now advising Chief Minister also, Suresh Prabhu. He brought issues of Goa's carrying capacity. Now, what is Goa's carrying capacity? Can Goa afford what is happening today? Why is this shortage? For what is the reason for this shortage? Because we basically should not call it, this is a crisis. I call it a water famine. Because हे पयलीं सद्या उदो जरी तर आमच्यान लोकांक दिवपाक जायना. मुखेलमंत्री मेक्स अनाउन्समेंट हर घर जल. आनी उदो हूंय गेलें नोड बीड गायलो दर तूं उदोच येना जाल्यार हाव डू वी बिकम स्वयंपूर्ण? Realistically, this was discussed when we first became MLAs, and I remember Nilesh Cabral when he was the PWD minister. At that time, आणि हिंगाय जेन्ना डिस्कस केला की प्रश्न आसलो की 24/7 उदो लोकांक दिवपाक शक्यताय आहा काय कितें गोंयान. He very realistically said no. 4 hours, 5 hours a day, it is possible. Today, the same PC seems to be the same. When Sudhin Daulikar was PWD minister, he said 24/7. Nilesh Cabral said 4 to 5 hours per day. Chief Minister says 24/7. So 4 to 5. So you clarify. So what is the reality? लोकांक हे उदो मेळपाक शकता काय कितें? आतां हे नंबर जे पट दिले हांवें माला आतां आसतना चोयल्या लागवता कोण घेता फोन घेता. पूण आतां हे जे उदकाचे टँकर आहाय हे टँकर कितली तेजी म्हाका दिसता कॅपॅसिटी आहा. कितली कॅपॅसिटी आसतना 24/7 पॉसिबल ना. एक सायंटिफीक स्टडी जावपाक जाय स्पेशली इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ नॉर्थ गोवा. It seems to be moving like a concrete jungle. Day after day, everything is just happening. So does Goa have so much carrying capacity? Tugelo advisor to Sarko Suresh Prabhu, I think, has advises you, is what we read in the newspapers.
So what is your thing about this, especially in North Goa? What is the answer that you would tell Goans that will Goa or North Goa get supply 4 hours a day, 3 hours a day, 0 hour a day or 24 hours a day? He maga dista ekdam gambir because we are moving from bad to worse. It is like a water famine type of a situation. श्री मायकल बाबू Speaker, sir. CM एक मिनट पयलीं आहलें तेजें स्पीकर सर हे सिट्युएशन 2012 आमी जेन्ना आमदार जाले तेन्नासून आमी उलयता आनी ही मोठी समस्या जाल्ली आहा स्पेशली नॉर्थ गोवा आयचे कॉलिंग अटेन्शन जे आमदारान हाडलां हें खऱ्यांनीच अत्यंत नॉट ओन्ली इन बिचोलीम एंटायर नॉर्थ गोवा इज फेसिंग स्कॅसिटी आनी आयज जे आमी पूर्ण करता काम ते 25 इयर्स बॅक म्हणजे 25 इयर्स बॅक जावपाक जाय आसलें तें आयज आमचो चीफ मिनिस्टरान हात घातलेलो आहा फुडें काम करपाक पूण म्हाका दिसता जे ग्रोईंग लीडर ऑफ ऑपोजिशनान जे म्हटलां नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट नॉट ओन्ली इन कलांगूट कांदोलीम बट एंटायर अंजुना अप टू मोर्जे मांद्रे जे विलाज येता जे फ्लॅटां येता आनी जी हॉटेल्स येता तेका फायनली लायसन्सीस गव्हर्मेंटूच दिता आनी तेका पंचायत डायरेक्ट लायसन दिता डायरेक्ट म्हणजे कितें ते आनी डिस्कशनाक बीन काय हाडिना बेगीन हाडटा ते एका फायली हाडटा आनी डायरेक्ट लायसनां दिता स्पीकर सर कोणेच कॅपॅसिटी कितें जाय आमकां म्हणजे फुडें कितें आहा पळय तें कांयच चिंतूंक ना स्पीकर सर हांव कितें सांगता तें आयक न्हू पयलीं आमी आतां हे सिरियस हे उलयता स्पीकर सर हिंगासर हो सिरियस इश्यू जाल्लो आहा उदकाचो असो सिरियस इश्यू जाल्लो आहा की आमी लोकांक सांगता तुका 1 वर 2 वरां तरी उदक मेळटलें ते अर्दे वर बसून ना कोस्टल बेल्टाक उदक येता 2 दिसांनी एकदां स्पीकर सर सीएमान आतां चीफ मिनिस्टर फायनान्स मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टरूय तोच आहा तेणें स्पेशल मिटींग हाडपाची गरज आहा हो इश्यूआचेर आनी स्टडी करपाची आहा कोस्टल बेल्टाचो रिक्वायरमेंट कितें नाजाल्यार कन्स्ट्रक्शन लायसनां बंद करा न्हू आनी फुडें नाल्यार आमकां त्रास जातले स्पीकर सर खरें सांगता हांव जे एक्झिस्टींग लोक आहा जे आमी लोक आहा जे स्थानीक लोक रावता तांकां उदक ना स्पीकर सर जे स्थानीक लोक आहा तांकां उदक ना पंप लावन हॉटेलां उदक ओडटा आनी गेल्या फावटी आमकां एश्युरन्स दिल्ले की हे पंप जे लायल्या ते काडटले म्हणून आयज सीएमान आमकां सांगुनी की हे पंप लायल्या पळय ते सगळे व्हडले बिल्डिंगी हॉटेलां 5 स्टार हॉटेलां हे पंप केन्ना काडटले स्पीकर सर हो सिरियस इश्यू आहा लोक आयज उदक खुंयसून घेता खंयचे तरी वेल वीच इज कंटॅमिनेटेड तेचें उदक पंप करून हाडचें पडटा तेंचे कडेन थोड्यां कडेन फिल्टर पासून ना ते फिल्टर करून पियेतो लाल्या कित्याक नळाचें उदक येयना स्पीकर सर आनी हो मोठी समस्या जाल्ली आहा नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक आनी हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन की कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट जी व्हडली आहा जी तांकां आतां फुडें म्हाका दिसता कितलीशींच फ्लॅटाचे मोर दॅन 3-4,000 फ्लॅट्स आनी हॉटेल्स हांकां आतां कनेक्शन दिवपाचें आहा तांकां मुख्यमंत्री कनेक्शन दितलो हे सॉल्व जाल्या बगर ओ ना हें इम्पॉर्टंट आहा आनी हें रिजॉल्व करचें जाता तितले बेगीन स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर इश्यू आशिल्लो मया आनी बिचोले हेजो आनी हो उलयता आसतना पूर्णता नॉर्थ गोंयाचेर उलयलें बट तरी सुद्दां एकंदर हांव लक्षांत येवपा जाय म्हणून रॉ वॉटर सप्लाय जी आसा पळय न्ही नॉर्थ गोंया खातीर खास करून बिचोले मया आनी उरलेल्या हेज्या खातीर आमची अस्नोडा पाडोशे आनी ताज्या उपरांत तिलारी कॅनल हातांतल्यान हाडटा 2 दीस उदक ना किंवा अल्टरनेट डे उदीक येता ही कंप्लेन म्हाका कोणीच आजून पर्यंत दिवं नासली ही आतांच हावजान तो दिता म्हाका पयलीं कित्याक दिवं नासली हें खबर ना आतां फक्त ही कंप्लेन येयल्ली केन्ना तिराळी कॅनल जे दिसा फुटलेलो तेन्ना फक्त जी आहा पळय न्हू ही 2 दीस उदीक ना हो तिराळी कॅनल जेन्ना फुटला तेच दिसा तेन्नाच उदीक नाशिल्लें तोच पिरियड हांव मान्य करता कारण तिराळी कॅनल फुटलो खंयसर फुटलो तर फुटलो महाराष्ट्राच्या हद्दीत म्हणजे महाराष्ट्र फ्रॉम तिराळी टू गोवा बॉर्डर जे उदीक येवपाक जाय 28 किलोमिटर तो तिराळी कॅनल आसा थंयसर तो फुटलो आनी ताज्या उपरांत तो रिपेर करपा खातीर 8 दीस गेले ते 8 दीस शॉर्टेज जी आसा पळय न्हू ते 8 दीस शॉर्टेज आसली बट ताज्या उपरांत उदीक रेगुलर म्हणजे पर्वरी आसतले कलांगूट आसतले किंवा आमचे तिनूय जे आसा पळय न्ही बार्देसांतल्यो सगळे प्लांट इवन इन्क्लुडींग द शिवोले आमी नवीन प्लांट जो बांदला पळय ते प्युरिफिकेशन जाता
हांव तितूर डिटेलान मागीर वता पण एट प्रेजेंट जे आहा पळय न्ही हांव फक्त लोकांक कळपाक जाय आनी मुद्दामून सांगता बरेचशे फावटी उदक म्हणजे एट प्रेजेंट आमी जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी रुपया तिराळीचें उदक जें हांगासर कंप्लीट बार्देस न्ही पेडण्या पर्यंत पावपाक जाय पळय न्ही ताज्या खातीर कॅनल हो कॉन्क्रीट बांदता म्हणजे तो आनीक गोंयांत केन्नाच फुटचो ना म्हणजे इन फ्युचर कॅनल फुटलो आनी उदीक गेलें हें येवचें ना आमी विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांची तयारी स्वयंपूर्ण उदकाच्या बाबतींत जावपा खातीर करता म्हणून तुका सांगता कारण आतां जे प्रॉब्लेम जाला फाटल्या 25 वर्सां कांय करूंक नासली म्हणून जाल्या तेका लागूनच स्पिकर सर म्हणजे आमी ऑलरेडी महाराष्ट्राकूय बी म्हणजे तो तिराळीचो कॅनल बांदपाक आमी पयशे दिवचे पडटा पळय न्ही 128 crores ते डेपॉझीट करपाचे आनी फुडल्या वर्सा तोय कॅनल वर्क जे आहा तें सुरवात जातलें मीनवायल जो प्रॉब्लेम जाला तेणी त्या खातीर तितूंतल्यान आमी जवळपास तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार गांजेच्यान आतां 25 mld उदीक घेता तुवें 30 mld उदीक घेता शिवोले 5.6 mld उदीक घेता मोल्ल्या 15 mld उदीक घेता हे सगळें आनी त्यान भायर मेणकुऱ्या 10 mld उदक आनी पिलर्णा 15 mld उदक हाज्या शिवाय आत्तां आमटाण्या धरणांतल्यान ऑटोमॅटीक उदक अस्तोड्या येतालें अस्तोड्याच्यान उदक पंप जावन जें आसा पळय न्ही हें कंप्लिटली पर्वरी बार्देस हांगासर स्पिकर सर वतालें पॅरलली हांवें त्या दुसरी सिस्टम म्हणजे साळ म्हणजे तुमची न्ही साळांतल्या न्हंयचेर उदक थंयच्यान लिफ्ट करून एक डायरेक्टली पेडण्या वतलें आनी एक डायरेक्टली अस्तोड्या येतलें हाजी वेवस्था केल्या तेज्या भायर सेपरेटली मेणकुऱ्या साळ म्हणजे बिचोले मतदारसंघातली वेवस्था वेगळी केल्या हाजें प्रोविजन आनी हेजें काम जें आसा पळय न्ही सुरू आसा स्पिकर सर हें सगळें सांगता आसतनाच म्हणजे हांव एक 2-3 जे एक म्हणजे जवळपास 40% लोक हे 16 क्युबिक लिटर उदकाच्या वयर उदीक जर वापरलें ना झिरो बील येता झिरो बील तुजें सांगतालो पळय 40% ऑफ द टॅप होल्डर्स हांकां झिरो बील येता ते एकूय पयसो 16 क्युबिक लिटर स्पिकर सर तो दिल्लीचो मॉडल फाल्यां बंद जावपाचो आहा बस मातसो बस अरे फाल्यां मॉडल बंद जावपाचो आहा तूं परवा उलोया रे अरे परवा उलोया राव तेका तोय तुज्या वांगडा ना आतां परवा उलोया हांव सांगता तुका नाजाल्यार ते परवा कळटलें तुका कितलें उदीक येयलां तें ओके स्पिकर सर 16 क्युबिक लिटर आमी फ्री ऑफ कॉस्ट उदक दिता फाल्यां कळटलें रे फाल्यां कळटलें अरे फाल्यां कळटलें तुका कितलें उदीक सोडटा तें मागीर कळटलें स्पिकर सर तेका लागून लोकांनी जें उदक आहा पळय न्ही डॉमेस्टीक पर्पज वापरता तें डॉमेस्टिकाकूच वापरचें आमी डॉमेस्टीक इंडस्ट्रियल कमर्शियल अशा 3 पद्दतींत वेगवेगळे तेजे प्रायजीस आसा आनी त्या खातीर इवन दो आमी टील शॉर्टेज जेन्ना उदक आसा म्हणजे मे म्हयनो पर्यंत आमी NOC ज्यो आहा पळय न्ही सेपरेटली वॉटर कनेक्शना खातीर इशू करिना टील मे म्हयनो पर्यंत आमी पळयता आमची रिक्वायरमेंट fresh study has to be done how much water is required for each constituency हे आता जे सांगला सीएम ने आदले हा रिक्वायरमेंट आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक 20 mld उदकाची गरज आहा शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक 5 mld म्हटला तेका 15 mld चे उदकाची रिक्वायरमेंट माझ्या कडेन आतांय आसा 16.35 क्युबिक लिटर जी आसा पळय न्ही ही उदकाची रिक्वायरमेंट थंयसर आसा आत्तां मदल्या एका तेका शॉर्टफॉल आशिल्लो 16.35 क्युबिक लिटर सॉरी MLD कलांगूट शिवोले जे आहा पळय न्ही कलांगूट आमची रिक्वायरमेंट कलांगूट हा कांदोली हा आयक मरे म्हाजें इट इज अ कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून 16.35 MLD is not sufficient. The fresh study has to be done. Not only in my constituency, in the coastal belt I'm talking about. Speaker sir, North Goa coastal belt requires a fresh study. Speaker sir, Ekuj, Mukhyamantri, you are saying we are asking very specific. The calling attention says 24/7 water in Bicholim and Penne is what I read. Has Goa's carrying capacity been done with regards to water? When will Goa get 24/7? Will it get? Will it not get? You have to specifically tell. And what is the reason for not getting 24/7 water? स्पीकर सर हांव रिजन पयलीं सांगता हेंचें सरकार आसलें पळय न्हू तेन्ना हेंच्यांनी उदका खातीर कांयच स्पीकर सर आतां हे 10 वर्सां लागलीं तुका 10 वर्सां लागलीं अरे स्पीकर सर दिस इज नॉट दी आन्सर हे फक्त गेल ते सरकार आज चलता कितें
आज सध्या कितें अरे म्हणून तर चलता घरान उदीक पावला तुमच्या विचार वचोन केप्या विचार मरे अरे केप्या लोकांक घर घर नल मेळ्ळा तो आमच्या सरकारान कितें केलें स्पीकर सर Speaker sir. हर घर नल से जल जे जाला ते डबल इंजिन सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेन विल इट पॉसिबल 4 वरां दिवपाचें उदक हें कितलीं वरां मेळटलें तें सांग न्हू तूं स्पीकर सर हर घर नल से जल कंप्लीट करपी स्टेट पयली खंयची जाल्यार ती थिंगा हर घर जल नल नाच कितें अरे घंटा घंटा पाणी आयका बताता उदो ना तूं येता स्पीकर सर काणकोण येता उदो येता तूं ना म्हण पयलीं मागीर टाक्को नालो पयलीं टाक्को ना अरे स्पीकर सर राव मातसो सांगता हांव स्पीकर सर 24/7 उदीक मेळना हांव मान्य करता हांव ना म्हणना 24/7 आत्तां उदीक मेळना आनी आत्तां तरी उदीक मेळप 24/7 नळ चालू दवरून उदीक सोडूंक इट इज नॉट पॉसिबल हांवें त्या खातीर म्हटलां की 4 वरां उदीक कमीत कमी प्रत्येकाच्या घरांत पावपाक जाय हाज्या खातीर सरकाराचो प्लॅनिंग आसा आत्तां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जे रेडी करता टू मिनिमम 4 वरां सगळ्यांच्या घरांत उदीक जें आसा पळय न्हू हें आमी पावयतले आतां पावयता आमी 2026 कंप्लीट जावच्या पयलीं कंपल्सरी सगळ्याक पावयता ती कॅरिंग कॅपेसिटी तुका एकदां हय कॅरिंग कॅपेसिटी जालें स्पीकर सर आमच्या कडेन बरेच म्हणजे पूर्ण गोंयांत अशा पद्दतीचे ओव्हरहेड टँक तयार करप रिजर्वायर तयार करप पायपलायन चेंज करप हे सगळे इश्यू आसात आनी हे सगळें करता आसतना आमी 24/7 नॉट पॉसिबल हांवें सांगलें तशें 4 वरां उदीक पावता आमी कोस्टल बेल्टाचो परत एकदां आमी स्टडी करूंक ना न्ही टायम टू टायम एवरी इयर आमी स्टडी करता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कितलें जायें उदीक आमी कितलें सप्लाय करूं शकता चार्टूय म्हाज्या हातान आसा आतांय बी म्हणजे ताका जर हे आसत कुंकळे तेज्या एक्चुली रिक्वायरमेंट आसली 12 mld ओके आमी 12 mldच्या 12 mld ताका सप्लाय करता ताका खबर ना जाल्यार सांगता स्पीकर सर ओके कॅरिंग कॅपेसिटीचें सांगता पळय न्ही उदकाची कॅपेसिटी हांव सांगता तुका जितकी जाय ती त्या खातीर थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी इन द कोस्टल बेल्टात प्रॉब्लेम आसा हांव ना म्हणना बट तो प्रॉब्लेम येता त्या इयर एंडींग पर्यंत स्पीकर सर आमी हो विशय सोडयता येस स्पीकर पोस्टपोन प्रायव्हेट रेजोल्युशन श्री विरेश बोरकर आतां दिल्ली न्ही बीजेपी येवपाच्या तूं आसा ना म्हणटा जालें ना म्हणटा म्हणटा तूं जालें आतां ते नॉर्थ गोवा सोंपलें ताजें उरलां कॉलिंग अटेन्शन सोंपलें म्हणजे सोंपलें श्री विरेश सेकंड अनावन्स केलें मरे तूं ना म्हणटा मरे ना म्हणटा मरे ना सेकंड कॉलिंग अटेन्शन हय सेकंड कॉलिंग हांव अजून घेतलें न्ही हांवें क्रूज सिल्वा ना म्हणा नॉर्थ गोवा उलोवपाक चल आतां because attention of the House is drawn as regard to Sanjay Aryal in Veli constituency and Nivra in Sant Andre constituency over the recent announcement by central government that 3 new railway stations will be set up in Goa at Maim, Sanjay Aryal and Nivra. There are already nearby railway stations and hence there is no need for such facilities for passengers. Hence the villagers are speculating that these stations are being set up to handle coal and other polluting materials, and these areas may also be supplemented with port connection, thereby spelling doom for the residents and farmers. Goa government is requested to discuss the matter with Konkan Railway Corporation and central government and provide sufficient information about this decision. This proposed project should not be given any license, permissions, approval unless the concerns are addressed by the authorities and all stakeholders are taken into confidence. Speaker sir, with reference to the above calling attention, it is to clarify that the railway are the central subject. State has a limited role as far as the railway stations requirement are concerned. Speaker sir, हो इश्यू सांजे दी हांवें रेल्वे स्टेशन जायत वर्सां पयलो येयल्लो तेन्ना लोकांनी ओपोज करून तो बंद पडलो. आतां रेल्वे स्टेशन थिंगा प्रपोज केलां थिंगा कांय अप्रोच रोड ना थिंगा आनी लँड एक्विजिशनूय जातलें तो स्टेट गव्हर्मेंटाक येता थिंगा प्रपोज केला थिंगा 500-600 मिटर बेटनी कॉन्वेंट आहा. आतां आमी इतलीं वर्सां 3 वर्सां जालीं आमी सांजे जरा मागता थिंगा पॉल्युटींग इंडस्ट्रीज आहा त्यो बंद कराय. IDC आमकां एक शेड दिया हेल्थ फेसिलिटी इम्प्रूव करपाक ते आमकां दिनाय. एक थिंगा आउटपोस्ट इम्प्रूव करप तें दिनाय. ज्यो वस्तू नाका ते आमकां दिताय ज्यो जाय त्यो आजून पासून थिंगा सांजे दी आरेला मेळनाय. सो स्पीकर सर हे सांजे दी आरेला सब स्टेशन रेल्वे स्टेशन येता तें आमकां थिंगा लोकांक बऱ्या पडटा. ते ऑलरेडी ओपोज केल्लें आहा
स्पीकर सर, फाटीं तुवें एक स्टेटमेंटूय केल्लो. 2 दीस आदी तुवें स्टेटमेंट येता, 3 new railway stations will come up in Goa, Sanjay Diyar, Newra and Main. Also stated that government focus is on increasing road transport and reducing traffic on roads. After Perne Kanakana train, we want to connect cities like Ponda to Panjim. So हे स्टेटमेंटाचे कोटा कितें हे स्टेशन्स येता ती लोकल पॅसेंजरां लागून, लोकल लोकां लागून. सो तेज्या पयलीं जानेवारीकूय तुवें स्टेटमेंट केल्लो आहा टू बिल्ड अ मेट्रो रेल सिस्टम इन द स्टेट ऑफ गोवा. हो स्टेटमेंट केला फॉर लोकल पॅसेंजर्सां. सो आतां लोकल पॅसेंजर्स कितले आसतले आमच्या गोंयांत? ऑलरेडी आमी मॅसिव हायवे इन्क्लूड ईस्टर्न कॉरिडॉर आमी ऑलरेडी बांदताय थिंगा. इतले वी हॅव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आवर वॉटर कॅचमेंट एरिया, फ्लड प्लेन्स एंड हिल्स फॉर द हायवेज. नाव वी वॉन्ट टू प्रमोट मोर डिस्ट्रक्शन विथ दिस रेल्वे स्टेशन्स एंड मेट्रोज. आतां तूं स्टडी केल्ले आतां कितले पॅसेंजर्स येतले ते गोंयांत? कितले आमचे लोकल पॅसेंजर यूज करतले ते? स्पीकर सर, म्हाका दिसता तूं एक कॉम्प्रिहेन्सीव मोबिलिटी प्लॅन ऑफ गोवा फायनल रिपोर्ट जून 2020 हो मातशें रीड करपाक जाय, which was prepared by Imagine Panjim Smart City Development Limited. According to this report, for the selection of metro rail in Goa, a desirable passengers per direction is more than 15,000 as per day. Train can have the same or higher passengers per direction, but highest in Goa by 2030 estimate only 3,000 Panjim to Margao. So आता डावट येयला कितें आतां ह्यो घातात ह्यो ट्रेन बी कितें पॅसेंजरांक काय कोल व्हरपाक. सो आतां तुका ती सारकी क्लियर आयडिया आहा हिंगाची ह्यो प्रपोजल तुवें स्टेटमेंट केला आनी तुवें एप्रूवूय केला बरें येतलें म्हणून. आमकां क्लॅरिफाय कर थिंगा कितें येतलें तें लोकांकूय थिंगा कॉन्फिडन्स सांग. उलयतलो स्पीकर सर, कॉलिंग एटेन्शन आमच्या कलिगान क्रूज बाबान मूव केला. आनी जंय रेल्वे स्टेशन येता हें आमच्या गांवांत म्हणून एक नेवरा हो गांव आसा, हो म्हाजो गांव. हय स्पीकर सर, तेंच सांगता. आतां सालजोरा, नेवरा आनी तिसरे जे आसा ते मये रेल्वे स्टेशन येता. आतां नेवरा जें आसा 30 वर्सां पयलींची खबर सांगता स्पीकर सर. 30 वर्सां पयलू हांव नको सीएमाक खबर आसलें म्हणून की हांगा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदताले. आनी त्या टायमार लोकांनी सगळ्यांनी विरोध केलो, कित्याक आमची खूब व्हडली खाजन शेती आसा. आनी जी तुमी पळयला हांव एवरी टायम खाजनाचें उलयतां, ही व्हडली खाजन शेती. आनी त्या शेतीचेर नाका म्हणून लोकांनी विरोध केलो, व्हडलो प्रोटेस्ट जालो. आनी तेन्ना खंय ना खंय हो जो रेल्वे स्टेशन आसा तो बंद जालो. आनी तें जाले नंतर तो रेल्वे स्टेशन आसा तो करमय शिफ्ट जालो. आतां करमय म्हटल्यार ऑलमोस्ट अरावंड 5 to 6 किलोमिटर्स डिस्टन्स आसा. आतां ह्या डिस्टन्साचेर आमी कितें बस स्टेशन करूंक सोदता? हो प्रश्न पडटा स्पीकर सर. कित्याक बस स्टेशन इतले लागीं आसता काय? जे आमी पळयता की मेट्रो सिटीन जी जाता, मेट्रो म्हटल्यार लागींच आमी रेल्वे स्टेशन स्टॉप करता, मेट्रो स्टेशन अशें करपाक सोदता. सो स्पीकर सर, आयज येदी व्हडली खाजन शेती आसा ती डिस्ट्रॉय जातली, थंय लँड फिलिंग जातली. आमी खंय ना खंय ते प्रोटेक्ट करपाक सोदता. शेतकारांक आमी रोजगार दिवपाक सोदता, शेतकारांक फुडें व्हरपाक सोदता. आनी आयज ह्या 2-3 दीस जे स्टेटमेंट सीएमान बरो स्टेटमेंट केलो, आयज सीएमान एक क्लॅरिफिकेशन दिलें तें म्हणजे सेंटर गव्हर्मेंट म्हणून. आतां सेंटर गव्हर्मेंट कितें आसा? डबल इंजीन सरकार, बीजेपीचोच सरकार. आनी जो टुरिजम आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिन्होबाब, तेंच्या अंडर जे कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आसा हे तेंच्या अंडर येता. आयज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान क्लियर करपाक जाय आसलें, ताणें सांगपाक जाय आसलें, जावं लोकलांक विचारपाक जाय आसलें, ग्रामसभा जी आसा, जावं जी लोकल बॉडी आसा, पंचायत बॉडी आसा, लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. हांव आमदार आसा, म्हाका कांयच खबर ना. आनी हांगा वयर सेंटर गव्हर्मेंटा कडल्यान एक अनावन्समेंट जाता रेल्वे स्टेशन येता म्हणून. अरे खंय येता रेल्वे स्टेशन? कितें येता? कसो प्लॅन आसा? कांय ना. आनी कित्याक लागून येता तें कांय ना. आतां जशें क्रूज बाबान सांगलें की रेल्वे स्टेशन येयली ती कित्याक लागून हाडपाक सोदता. आयज हो व्हडलो प्रश्न चिंत, कित्याक कोल लॉबी करपाक सोदता, कोल हब करपाक सोदता, कित्याक कोल डंपिंगाक लागून हाडपाक सोदता. स्पीकर सर ना, स्पीकर सर आमकांय आन्सर करचें पडटा. आमच्या दोनूय पंचायती, आमची नेवरा पंचायत, लोकांचो विरोध आसा, लोक सांगता, आमची ग्रामसभा जावपाची आसा. स्पीकर सर आमकां हेजो क्लियरिफिकेशन जाय सीएमा कडल्यान की बाबा स्पीकर सर आमकां क्लियरिफिकेशन जाय, स्टँड कितें आसा आमकांय आन्सर करचें पडटा की सरकाराचो स्टँड कितें आसा. कित्याक आमकां आन्सर करपाक जाय की फुडें कितें जातलें. कित्याक लोक आमकां परत विचारता की बाबा रेल्वे स्टेशन हाडटा तुमकांच खबर ना म्हणून. श्री बेंजी वेगस.
बिकॉज सर आमदार दोगोय उलयले आम सकाळीं ग्रीन सेसाचे उलयल्ले हांव एक फिगर घातां 3.53 इज गोवाज पर कॅपिटा CO2 एमिशन. आतां लिमिटेड रोल आहा म्हूण आन्सर येला इन दॅट परत सांगता इन द स्टेट्स लिमिटेड 3.53 per capita emission of CO2 is Goa's contribution which is there. दिल्ली सांगया सध्या गोंयच उलयता तुका हांव जे तुगेले लिमिटेड रोल आहा इन दॅट लिमिटेड रोल why don't you send an objection that here these 3 railway stations are not required and you complete your limited role because this will also increase your carbon footprint. असो आमगे carbon footprint वाडवत आहा. So carbon footprint उण कोता जाल्यार one of these points will make an effect on Goa. So we would request the government you put from your side your limited point की हिंग लोकां नाका पंचायती नाका आमदारां नाका जाल्यार आमकां नाका म्हूण तूं तुगे रोल काबा कर न्हू. पर कॅपिटा CO2 एमिशन सर धाड तुका हे कॉलिंग अटेन्शन हाडपाचे जे रोल आसा आमचे कलिगाचे बरे आहा पूण ते पळय बरयता पळय कॉलिंग अटेन्शन स्पीकर सर हांवें खंयचे जे प्लॅटफॉर्म आसा रेल्वे स्टेशनाक कोल अनलोडिंग पळोवना रेल्वे स्टेशनाचेर प्लॅटफॉर्माचेर जो स्टेशन आसा आतां तुका कोल हब करपाक जाय दी स्टेशन्स आर बीइंग सेट अप टू हँडल कोल एंड अदर पोलिटिंग मटेरियल्स एज दे एरियाज मे बी सप्लिमेंट विथ कोल कनेक्टेड दे बाय डुमिंग डूम स्पीकर सर हेच लोक बेश्टे खंयच्या खंय उलयता स्पीकर सर आतां आमी असेंब्ली बसता हांगा कोल कितलो जळटा खबर ना म्हाका सर म्हाका दिसता लायटी बंद करून तुका आतां सांगतले फुडले फावटी लायटी बंद करून कॅन्डलाचेर असेंब्ली कर म्हणटले स्पीकर सर हे कितें स्पीकर सर स्पीकर सर खंयचे जर रोल आसा एक डेव्हलप नेशन जर जावपाक जाय आतां रेल्वे स्टेशन आमच्या मतदारसंघात रेल्वे स्टेशन आसा खंयच्या मतदारसंघात रेल्वे स्टेशन आसा इशू कितें एक आपणाक रेल्वे स्टेशन नाका हो मुद्दो घालपाक जाय खंयच्या खंय तेका आनी खंयच्या खंय कोल हाडटले आनी कितें हाडटले आमचे कलिगूच जर अशें उलोवपाक लागता कॉमन लोक कशें उलोवपाक लागतले सर स्पीकर सर इशू कितें आहा रेल्वे स्टेशन नाका हो तुमकां मुद्दो आसा प्लॅटफॉर्माचेर खंयच्यार प्लॅटफॉर्माचेर रेल्वे स्टेशनाचेर अनलोडिंग ऑफ कोल जायना स्पीकर सर सो मातशें स्पीकर सर जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन बी हाडटा तेका वेगळे विशयाचेर खंयचे डायवर्ट करनाका विशय आसा एक डायवर्ट करनाका दुसरो म्हणजे कलिगाक मातसो रिक्वेस्ट करता नाल्यार खंय आज ट्युरिजमाचेर उलयता कोण कोण कितें उलयता ट्युरिस्टाचेर उलयता आमचेच उलयता स्पीकर सर आनी मागीर ट्युरिस्ट कमी जाले म्हणटा स्पीकर सर सो म्हाका स्पीकर सर आमचे कलिगान एक गोंयान जर आमचे दवरले जे इशू आसा मे बी तांकां आपणाक रेल्वे स्टेशन नाका ओ रेल्वे स्टेशन मुद्दाम हाड आमकां नाका म्हूण खंयच्या खंय देखोवच्याचें अशें तुमकां रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर जस्ट युअर आन्सरिंग ना तूं उलय मरे उलय तेका उलोवणी पयलीं लेट point of order as well as I want to put things slightly in order if I can just say. आता स्पीकर सर म्हाका मुद्दम सांगपा जाय हिंगा उलयतना एकामेकाचेर उलयता हें बंद करपा जाय. दीस इज अ ऑगस्ट हावस हांव सकाळींच्यान पळयता शिस्त म्हणल्यार नाच. दुसरें हें कॉलिंग अटेन्शन जें हाडलां इट इज रिडिक्युलस that you are saying coal stations are coming up because coal is going to be transported. Coal and polluting material will be dropped as these stations. What type of thinking? म्हणजे तुमकां thinking सुद्धा ना चिंतपा जाय ह्या हावजान कितें हाडटा ते. There should be depth in the thinking. Speaker sir, let me make my point. Please sit down. Point of order. I'm on my feet. You please sit down. This is point of order. Speaker sir, please sit down. Point of order. Let me speak. Sir, please sit down. I can also speak. Point of order. I'm on my way. point of order स्पीकर सर I'm on my way. I'm on my way. स्पीकर सर ऑलरेडी बंद कर म्हणटले स्पीकर सर I'm on my way. कित्याचे फक्त मिसगाईड करता स्पीकर सर आणि काहीच ना आणि करपाचे काय सर फक्त मिसगाईड करपाचे आणि बाकी बेनामी आणि ते करपाचे काय नाही स्पीकर सर हे करता स्पीकर सर आणि काहीच करणार स्पीकर सर जो मुद्दा असा तुंगेले सांग मरे बसून घ्या स्पीकर सर 3 किलोमीटरांचे मडगांव रेल्वे स्टेशन 3 किलोमीटर किती आनी घे मला देश आणि ट्रेन स्पीकर सर तो किती उलयता स्पीकर सर तो
स्पीकर सर तांकांय बसय. एक एक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर द्या. बसून घ्या. स्पीकर सर तुम्ही जेन्ना उभे रावता तेन्ना सगळ्यांनी बसपाक जाय बसपाक जाय. पण ते तुम्ही पण ते- निदान तांकांय- यू तांकांय जावपाक पळय जाय ते. सगळे बसून LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन हॉनरेबल स्पीकर जेन्ना चेअरात उबो रावता तेन्ना ते प्रत्येक ऑनरेबल चीफ म्हणजे तुंगेल्याकूय सांग तेय उबे रावताय बसले बसले बरे आमाय तांकांय सांग. एनजी वेगस स्पीकर सर हो विशय आशिल्लो 3 रेल्वे स्टेशनांचो बट हो जसो आन्सर तूं दिता आमदारांनी- हांव उलयला ना सी हांव उलयला ना तूं आन्सर दिता तो दितालो न्हू हांवूच दितलो. हां मागीर तो उबो रावलो आन्सर दिवपाक बरें जस्ट आय वूड जस्ट इन अ वे अग्री वीथ वॉट इज द सेंटिमेंट ऑफ द उलयले मरे बरें तूं बोस रे मातशें राव उलयना मातशें हें कर स्पीकर सर हें कॉलिंग अटेन्शन जें मूव केलां हें खूब गरजेचें. वाय खूब गरजेचें आय बी प्ले वेरी स्पेसिफिकली नाव Honorable Nilesh Cabral said that there would be no coal in this railway station. Now the answer given to the calling attention says that this is a state subject. He's raised certain queries. The Honorable Chief Minister should have clarified that there would be no coal passing through this. Your answer itself raises suspicion. You are saying that this is direction given to you by a single engine from Delhi. You are not answering to what he says. So you are very specific. You've played with 4 lines. Saying that it is not a state subject, it is we are worried that Goyan Kodsonaka, especially in the villages. So that is what you answer. Will this come? Will you, Cabral has said that no, you answer and you say that whether this coal is going to come or what is going to come. Because and definitely he being the local MLA from there, he will raise the aspiration of the people. That is why we are coming here. स्पीकर सर कोंकण रेल्वे जेन्ना गोंयांत येताली पळय न्ही तेन्ना असोच एक व्हडलो ग्रूप आशिल्लो तो कोंकण रेल्वेक विरोध करतालो. कोंकण रेल्वे आमकां नाका, कोंकण रेल्वे आमकां नाका. कोण तरी भायले लोक येतले. Sir, cut the words. Speaker sir, delete. तूं चड बिजी आहा रे दिसांनी तूं आयक रे चड उडनाका कळ्ळें तुका न्हू. हो स्पीकर सर हो उलयत कितें यू कट द वर्ड. हेण कितें केलां मुगेलो तरी बापूय आहा हो कितें कोता दुसरें गोरपाड घाता. स्पीकर नो म्हयन्यान गोरपाड घाता. नो म्हयन्यान गोरपाड घाता. माननीय मंत्री बसून घ्या. हो बिजी आसता. नो म्हयन्यान हो बिजी आसता. स्मगलिंग तुमचेर केस आयली मरे तुझे फॅमिलीचेर स्मगलिंग केस तुमचेर आयली. माननीय मंत्री कितें उलोवपाक तुका रायट आहा. मुखेलमंत्री हांव प्रोवोक कोता प्रोवोक कोता स्पीकर सर हें कितें उलयता तो. स्पीकर सर स्मगलिंगात तुगे चेड सस्पेक्ट आहा तूं सस्पेक्ट आहा. तूं आसा अरे हांव हुंय रे हांव हुंय रे. स्पीकर सर बसून घ्या. कोण कितें उलयता कितें उत्तर द्या. हो कितें उलयता स्पीकर सर. स्पीकर सर वर्ड्स No, but why is Honorable Digambar Kamath ji, he's LOP. a senior. No, Why is he cross talk. accusing? On what grounds is he accusing? LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन ड्यू रिस्पेक्ट टू यू. बाकीचे जे पर्सनलाइज कितें आसा तितके Personalized केले comments. एक्सपंज करचे काढून उडयत. परत एकदा सांगता स्पीकर सर हांवें फक्त एकूच मिनिट. स्पीकर सर हांवें इतकोच उल्लेख केला गोंयांत कोंकण रेल्वे सुरू जाली तेन्ना गोंयांत कोंकण रेल्वेक विरोध तेन्नाय करताले. आतां हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर खंयसरूच कोळसो केन्नाच येवचो ना. कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर हें हांव सामकें ओके. त्या खातीर 3 स्टेशनां जी तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक कडेन खंयच्याय स्टेटींत स्टेशन येता म्हणल्यार ते वेलकम करतात. आतां ही 3 स्टेशनां तेंच्यांनी विरोध केला आसत वो कित्याक विरोध केला तेंच्यांनी आपल्या रायटिंगान कळोवचें. ओके सगळो प्रॉपर स्टडी जाल्या उपरांत आमी सेंटराक जे आहा पळय तें कळयता. बट मयाचें स्टेशन जें आहा पळय न्हू तें आमी वेलकम करता. मयान बिचोले तालुक्यांत आमचें स्टेशन जावपाक जाय हें तरी आमचें मत आसा.
ओके हे जावपाकूच जाय बिचोले तालुक्यांत ते 2 स्टेशनाचे हाजेर कन्सर्न रिपोर्ट जाता तो रिपोर्ट हांव करपाक लायता आनी ताज्या उपरांत तेचो व्यू घेवपाक लायता ओके स्पीकर सर थँक्यू पोस्टपोन प्रायव्हेट रेझोल्युशन श्री विरेश बोरकर. थंय कोळसो सांगलें मरे कोळसो केन्ना दिवचो म्हणून सांगलें हांवें. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, this house strongly recommends the government that the salt pen owners and cultivators be given additional support, financial assistance in order to revive, protect and most importantly save the old age practice of traditional salt production and to make a special budget provision which will help in repair of barns, sluice gates that are close to these salt pens. स्पीकर सर आज क्वेश्चन आवराच्या वेळार डिटेलान डिस्कशन जाला ताका तेन्नाय प्रॉमिस केला की सॉल्ट पॅन प्रिजर्व करपा खातीर आमी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन ऑलरेडी पॉलिसी फ्रेम करता आनी जेका जेका ह्या सब्जेक्टाचो इंट्रस्ट आसा हांव जाय जाल्यार तेकाय कमिटीर घेवपाक लायता ते आनी जेणे करून पॉलिसी डिसायड करून ताका जे कितें म्हणजे सॉल्ट जे आपले मिठागार आसात आनी मिठागारात जे काम करतात मिठागारा जे सांबाळटा माझें वैयक्तीक मत आसा की मिठागार हो जो आहा पळय ताका प्रिजर्व करपाक जाय आनी ताका मार्केट मेळोवन दिवपाक जाय त्या खातीर वॉटेवर सजेशन्स कितें आसा पळय तितके आमी करता. स्पीकर सर बरी गोष्ट आसा स्पीकर सर बट हांव एक ब्रीफ करपाक सोदतां तें म्हणजे सॉल्ट पेन जी आसा ही 2000 वर्सां पयलींची गोंयान हो जो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आमी म्हणटा हो लोक चलयता आनी तांकां सगळे आमी आगोरकार म्हणटा. आतां सॉल्ट पेन्स कशें जाता आतां तुमी पळयतात सर आमची न्हंय आसा न्हंयचे जो कांटे आसा ते भितूर सरता तेन्ना खंय ना खंय जो क्लायमेटीक कंडिशन जी फेवरेबल आसा थंय सॉल्ट पेन्स डेवलप जाता आनी हें प्रोडक्शन जें आसा हें प्रोडक्शन सुरवात जाल्या. आतां सोलार सॉल्ट प्रोडक्शन हेका आमी मिठाचो आगोर म्हणटा. स्पीकर सर ट्रेडिशनल जी इंडस्ट्री आमची आहली आनी ही डेवलप जायत गेली जेन्ना पयलू पुर्तुगीज टायमार पासून ही जी इंडस्ट्री आसा ती खूब सुपिरियर क्वॉलिटीचे जे सॉल्ट आसा हे गोंयान घडटाले आनी ते एक्सपोर्ट जाताले स्पीकर सर. त्या टायमार बर्मा थायलंड मिडल इस्टर्न कंट्रीज आनी एशियन कंट्रीज हांगा हे स्पीकर सर सॉल्ट जे आसा ते एक्सपोर्ट जाताले. तशेंच जो आमचो मुर्मुगांव पोर्ट म्हणटा आयज त्या पोर्ट ह्या हो जो सॉल्ट आसा ते एक्सपोर्ट करतालो. स्पीकर सर आतां स्पीकर सर कशें जाला आतां जो ह्यूज मोमेंटम जो ह्या इंडस्ट्रीचो आहलो तो सक्सेसीव वर्सांनी खंय ना खंय कमी जायत गेलो. स्पीकर सर सॉल्ट प्रोडक्शन जे त्या टायमार आहले टोटल आमच्यो 36 विलेजीस आहल्यो. 36 विलेजीन जो पेडणा तालुका बार्देस तिसवाडी आनी सालसेट हे मेन जे सॉल्ट करपाक लागून मेन जे वावुरताले ते तालुका आसा. आनी स्पीकर सर ह्यो 36 विलेजीस आयज जो रिप्लाय येयला तितून 4 विलेजीनूच डिपार्टमेंट पावला आनी बाकीच्यो विलेजीस आतां सद्याक तरी 8 विलेजीस कितें उरल्या 8 ते 9 विलेजीस ह्या विलेजीन आजून पर्यंत सॉल्ट हे जे आसा प्रोड्यूस करता. स्पीकर सर आमी पळयता की ज्यो न्हंयो ज्यो आसा मेजर ज्यो न्हंयो आसा ती तिराकोलाची आसा छापोरा आसा बागा मागीर मांडवी जुवारी आनी साल रिवर ह्यो ज्यो न्हंयो आसा ह्या न्हंयांच्या हितून चडशे सॉल्ट आसा आनी हायेस्ट जो पीक आहलो तो म्हणजे आगरवाडो जो मांद्रे मतदारसंघान आसा. आगरवाडो जो प्रोडक्शन आसलें तें सेंट्रीक आहलें आनी हेवी म्हटल्यार सगळ्यांकून चड जातालें. तशेंच बार्देजान स्पीकर सर बार्देजाचो जो विलेजीस आरपोरा आसा कालांगूट आसा मर्रा पिलेन आसा जावं आमचे नेरूल आसा ह्या विलेजींनी हें प्रोडक्शन जातालें. तिसवाडीन आमी पळयता मेर्शेस कुर्का बाटीम जे आमचो गांव आसा गोवा वेले आमचो गांव आसा आनी सांताक्रूज विलेजींनी हें सॉल्ट जातालें. तशेंच सालसेट तालुकान तालावलीम चिंचिनीम काळोलसीम आनी असोलना ह्या गांवांनी सॉल्ट तयार जातालें. मात सद्याक स्पीकर सर अशी परिस्थिती आसा की 8 ते 9 विलेजीनूच हें उरलां आनी बाकीच्यो म्हटल्यार 36 विलेजीस आमी पळयताल्यो ह्यो 36 विलेजीन आयज सद्याक सॉल्टाचें हें जायना. आमी इन 1976 स्पीकर सर जो गोंयचें सॉल्ट प्रोडक्शन आहलें तें 44 किलो टन आहलें आनी बाय 1961 तें कमी जावन 31 किलो टन जालें. आतां रिसंट जो रिपोर्ट आमी पळयता तो 2011चो आसा त्या हितून स्पीकर सर अशें आसा की जो टनेज जातलो 2.1 किलो टन. आतां तुमी पळयता आसतलो कितलो कमी जाला. सक्सेसीव गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष दिवंक ना आनी हांव तेवूय सांगता सक्सेसीव गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष दिवंक ना आनी ते कमी जायत रावले. आनी आतांचो सद्याक डेटा स्पीकर सर आमी मागलो तेन्ना आमकां कांयच डेटा मेळोंक ना. सरकारान हेजेर कांयच डेटाचे रीड कांयच करूंक ना. स्पीकर सर आतां सीएमान हो एक उल्लेख केल्लो आमचो क्वेश्चनार टायमार
तेन्ना स्पिकर जर तो म्हणपाक लागलो की सॉल्ट जें आसा तें स्पेसिफिकली आमी सारें करपाक लागून घालता. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता स्पिकर सर, गोंयचे जे सॉल्ट पॅन्स आसा हे डिजपियर जायत आसा आनी हे सिलेक्टीव जाला अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक सर्टन एरियेजान सर्टन जाग्यांचेर सॉल्ट पॅन्स खंय ना खंय एक्सटिंक्ट जावन थंय भलत्यात कितें घडलां, थंय 5 स्टार हॉटेलां जाल्या, थंय आनी कितें कन्स्ट्रक्शन जालां अशें पासून घडलेलें आसा स्पिकर सर. आनी स्पिकर सर तेका लागून मुद्दम सांगपाक सोदता रिसर्च, आतां जो रिसर्च म्हणटा खूब जाण सांगता की सॉल्ट जे गोंयचे सॉल्ट आसा ते तितले बरे न्हू, थोडे जाण खूब जाण अशें सांगता, पण रिसर्च पेपर्स आसा तितून स्पिकर सर हांव मुद्दम वाचून दाखोवन सांगपाक सोदता. Salt produced in Goa is organic and medical and full of micronutrients like potassium, calcium, manganese, phosphorus, iron, and rich in nutrical such as vitamin E. These supplements are very expensive and are absent in iodized salt. स्पिकर सर, हे जे सबस्टन्स आसा हे आमच्या गोंयच्या मातयेंतले सबस्टन्स आसा आनी हे ह्या आमचे गांवठी मीठ म्हणटा पळय तितून मेळटा. स्पिकर सर, दुसरो पॉयंट आसा तो म्हणजे जेन्ना आमचे बायोडायवर्सिटीचे जशें सीएमान सांगलें बायोडायवर्सिटीच्या अंडर आमी ते घेता म्हणून, जो होलो बॅक्टेरियल जो हें आसा बायोडायवर्सिटी आसा आमची, ही एंटायर जी बायोडायवर्सिटी आसा हें सॉल्ट कंट्रोल करता. आनी जे तुमी पळयता आसतले तेकाच लागून आमी जेन्ना सॉल्ट जावं पिकलान आमचे लोणचें करपाक आमी यूज करता, जावं ते नुस्त्याचें लोणचें आसूं जावं ते आनी कसलें लोणचें आसूं, तेन्ना त्या मिठाचो जो हें आसा रूच आसा, रुचसाण आसा ती खूब बरी आसा. स्पिकर सर, ही बाकीचे आयोडायज नमकाची तितली रुचसाण हेजी सगळ्यांकूच चड आसा, हें म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसतली. स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता salt produced in Goa has adequate amount of natural bio available iodine, unlike commercial salt which has a overdose of pure iodized salt harmful for fish eating population. आता नुस्तें जेन्ना खाता हे तेन्ना ते व्हेरी डेंजरस आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, आयज खंय ना खंय हे जे सॉल्ट पेन्स आसा हे डिस्ट्रक्टीव जे जाता हे सिस्टमॅटिकली जो आमचो लँड प्रायस वाडटा, आयज जाग्याचो इतलो दर वाडलेलो आसा, जागो आमी कोणाक घेवपाक जायना, सो सिस्टमॅटिकली एक लँड प्रायसाचो खंय ना खंय लॉबिंग जाता आनी तेका लागून हे सॉल्ट पेन्स आमचे खंय ना खंय काबार करपाचो शर्यंत आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, हांव थोडे जे सॉल्टाचे आमचो जो गांवठी सॉल्टाचे यूजीस सांगता. मेन म्हणजे जो सी सॉल्ट आमी म्हणटा जावं रॉक सॉल्ट आमी म्हणटा, हो चडसो जो यूज जाता गांवठी सॉल्ट तो म्हणजे डॉमेस्टीक पर्पज फॉर कुकींग. आतां रांदपाक लागून खूब जाण यूज करता, रीच इन मिनरल्स. जावं आमचे जे फिशर फोक्स आसा ते नुस्त्याचे पिकल करपाक, आतां आमचे थंय नावशी गांव आसा जावं शिरदोना म्हणून गांव आसा, ह्या गांवांनी नुस्त्याचे पिकल जाता. हे नुस्त्याचे पिकल करपाक लागून हो स्पेसिफिकली यूज करता. आनी आंब्यांचे जावं बिमलांचे हे तरी तो सगळ्यांक खबर आसा हे पिकल करपाक. कोकम ड्रिंक जावं आमचो बाकीचो खंयचोय ड्रिंक आसा जो आमचो तोरांचो ड्रिंक करपाक हेका पासून तो यूज जाता. स्पिकर सर, इट वॉज यूज आतां जेन्ना बिल्डिंगो बांदताले, ट्रेडिशनली बिल्डींग बांदताले तेन्ना फायरवुडाक पासून तो यूज करताले. तशेंच तुमी पळयता आसतले पाव करताले तेन्ना पावाची जी सेंट आसा सेंटान पासून घालपाक हे पाव करपाक लागून यूज करताले. स्पिकर सर, आमच्या फार्मिंगान जशें सीएमान उदो मेन्शन केलें, फार्मिंगान आंब्यांक लागून काजींक लागून जावं आनीक खंयचे हेका लागून हे जे आमचे मीठ आसा ते यूज जाताले. आतां मेन जो प्रश्न आसा, आतां रिजन्स जो आसा डिक्लायन जावपाचो प्रत्येक टायम, आतां विलेज आमी फॉर एग्जाम्पल नावेली विलेज धरा, नावेली विलेजीन स्पिकर सर सगळ्यांकून चड प्रमाणान हे रॉक सॉल्ट आमचो सी सॉल्ट जो आसा तो प्रोड्यूस जातालो. आनी आयज खंय ना खंय नावेली विलेजीन मात्तूय ना. आतां हें कित्याक लागून ना, आयज खंय ना खंय तेंच्यांनी एक फिशी कल्चर करूं शकता, सॉल्ट वॉटर येयला आसतलें आनी तेका सक्सेसीव गोवोरमेंटान तेका सपोर्ट दिवंक ना. सपोर्ट दिवंक ना कारणाक लागून नावेली विलेज गेली. तशीच आरपोरा विलेज, आयज आरपोरा विलेजान कितें जालां, आरपोरा विलेजान तुमी पळया वचोन थंय 5 स्टार हॉटेलां जाल्या सॉल्ट पेन्सान. सो अशी गत आरपोरा विलेजीन जाली. तश्यो बाकीच्या विलेजींनी सेम सिच्युएशन आसा. थंय लॅक ऑफ एड्युकेट जो सबसिडीज जर
जावं एम्बाकमेंट करपाक लागून आमचे बांद घट करपाक लागून जावं आमचे स्विस गेट सारकी करपाक लागून कांयच फेसिलिटी सरकारा कडल्यान येवंक ना आनी ट्रेडिशनल सॉल्ट फार्मर्स जे आसा आयज खंय ना खंय बॅक फुटार गेल्ले आसा ते आपणाचे बोल्सांचे पयशे मोडून आयज कामां करून घेता हो आमचो ट्रेडिशनल हांव खरेंच सगळ्या सभागृहाच्या आमदारांक एकूच मागणी करता की ही जी ट्रेडिशन आमचें आसा हो जो कल्चर आसा हो प्रोटेक्ट जावपाक जाय हो फुडें उरपाक जाय आतां उरतलो नाल्यार कितें करूंक जाय आतां जशें सीएमान सांगलें की आपूण कमिटी बसयता जावं टीम बसयता आमचो स्पिकर सर डिमांड आसा तो म्हणजे हे जे सॉल्ट फार्मर्स आसा हांकां प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोटेक्शन मेळचें कित्याक लागून कित्याक आयज लँड लॉबी अशी जाल्ली आसा तेंकांय आस दाखयतले आनी तेंय काबार करतले सो स्पेशल प्रोटेक्शन ह्या फार्मर्सांक मेळचें जावं तांकां सबसिडी जावं तांकां बरी फेसिलिटीज बेनिफिशियल फेसिलिटीज ज्यो आसा त्यो मेळपाक जाय मशिनरीज आमी म्हणटा आयज तुमी पळयता आसतलो सॉल्ट हार्वेस्टिंग करपाक लागून सॉल्ट हार्वेस्टर येता आतां ट्रॅक्टर आमी शेतान घालता आसतना आमकां हार्वेस्टर मेळटा तसो सेम सॉल्ट हार्वेस्टर मेळटा असली फेसिलिटी तांकां दिवपाची गरज आसा स्पिकर सर तशेंच बांद दुरुस्ती करपाक लागून जावं आमचे स्विस गेट दुरुस्ती करपाक लागून आतां आमी आमच्या भाटी गांवांनूच गेल्ले थंय पळयत जाल्यार सगळें उदक भितर येता आनी तें कितें करचें पडटा तांकां प्रायवेटली शेवाळें हाडचें पडटा प्रायवेटली तांकां मशीन ट्रक हाडचें पडटा माती घालपाची पडटा पॅक करचें पडटा बांद रिपेर करचें पडटा आनी गव्हर्मेंटाची कांयच फेसिलिटी मेळना स्पिकर सर सो हांव मागता की खंय ना खंय ही फेसिलिटी सगळी तांकां मेळपाक जाय आतां तशेंच आतां बाकीचे हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां सीएमाकूय कळटलें की बाकीच्या स्टेटींनी थंय सॉल्ट्स आसा थंय रिजनल एडवायजरी बोर्ड्स आसा फॉर सॉल्ट आतां रिजनल एडवायजरी बोर्ड्स आमच्या महाराष्ट्रान धरा गुजरातान धरा आंध्र प्रदेश धरा तमिळनाडू धरा हांगा सगळ्याक हे एडवायजरी बोर्ड्स आसा आतां असले एडवायजरी बोर्डाची गरज हांगा गोंयान आसा आनी म्हाका दिसता सीएमान हेजो फुडाकार घेवपाक जाय आनी असो एडवायजरी बोर्ड हांगा गोंयानूय हाडपाक जाय आनी जें करून म्हणल्यार तितून सगळे तरेचे एक्सपर्ट्स आसता आनी ते सगळे तरेचे एक्सपर्ट्स ते आपणाचे कितें आसा पॉयंट्स आसा ते दितले तशेंच स्पिकर सर केमिकल इंजिनियर टू टेस्ट द क्वॉलिटी ऑफ सॉल्ट हें खूब गरजेचें आसा आतां गोंयच्या सॉल्टाची जी क्वॉलिटी आसा हाका केमिकल इंजिनियरूय अपॉयंट करपाची गरज आसा आतां आमी जेन्ना एलिक्यू मारले स्पिकर सर डिपार्टमेंटा कडेन कांयच ना आतां सीएमान आमकां एश्युरन्स दिवचें सीएमान आमकां सांगचें की बाबा आमी कशें करतले कित्याक आयज सांगलें फाल्यां काबार जालें अशें जावपाक जायना हो प्रश्न आसा आमच्या आयडेंटिटीचो आमच्या आगरकारांचो आनी आगरकारांक समज राखतले नाल्यार म्हाका दिसता फुडाकार घेवपाक जाय आनी आमची बाटीम जो गांव आसा हो एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेवपाक शकता हांव फूल सपोर्ट म्हाज्या सायडीच्यान फूल सपोर्ट दिवपाक शकता कित्याक आमच्या बाटीम गांवांत आजून पर्यंत मोर दॅन 40 जे सॉल्ट फार्मर्स आसा ते आजून पर्यंत आसा स्वताचे पयशे घालून बसून ते काम करता आयज कितलेच एज जाल्ली आसा तेंची तरी पूण ते काम करता आनी खंय ना खंय आमकां तांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय आयज खंय ना खंय मॅन पावराक लागून तांकां बेनिफीट कांय ना ते आपणाचो पर्सनल पयसो घालता आनी ते खंय ना खंय फुडें व्हरता आनी लोकांक बेनिफीट दिता ह्या सॉल्टाचो सो खंय ना खंय हें उरपाक जाय हांव सीएमा कडेन एकूच एश्युरन्स मागता की तेणेन फुडाकार घेवचो तेणें सांगचें की बोर्ड बसयता वॉट एवर तुमी कितें सांगता आनी आमकां जेन्ना आमी हेल्प करपाक रेडी आसा बायोडायवर्सिटी अंडर बाकीच्या डिपार्टमेंटांक घ्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सगळ्यांचो हातभार लागून खंय कशें करपाक शकता त्या भशेन आमी हेजेर काम करुया आनी सॉल्ट म्हटल्यार आगोरकारांक न्याय मेळोवन दिवया देव बरें करूं Speaker sir, I rise to support this private member resolution moved by Honorable MLA Viresh Borkar. Speaker sir, repeat करनासतना तांणी जें कितें म्हणलां की 1500-2000 वर्सांची ही परंपरा आनी ही जिती दवरूंक जाय म्हणून पूण ओदोळ जेन्ना सकाळीं क्वेश्चन आवराचेर डिस्कशन जालें तेन्ना मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की हें आतां सॉल्ट व्हडले लोक वापरनात म्हणून सो म्हाका दिसता हाजे वयल्यान हांव सुरवात करतां लोक वापरतात वापरनात आनी वापरना जाल्यार तांकां वापरूंक कितें करूंक जाय पयलें म्हणल्यार मुखेलमंत्री वापरता काय ना ताळो बिळो हें जालें जाल्यार टाटा सॉल्ट वापरता काय गांवठी सॉल्ट वापरता आं बरें तशें जर तुजें असल्यान वापरूंक लागलें तूंच जर वापरता जाल्यार कितल्या लोकांक वापरूंक स्टार्ट करूंक जाय तें स्पिकर सर ताणें सांगलां ते भशेन पयलीं 36 विलेजीस इनवॉल्ड आशिल्ल्यो आतां 9च उरल्या स्पिकर सर आतां सॉल्ट करतलो तो मनशाक कितें फायदो आसतलो आनी हें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जितें जर दवरतलो जाल्यार ताका प्रेस कसो मेळटलो हें शिकपाक मुखेलमंत्री म्हाज्या आयक जपानान एक मॉडल आहा ते कितें करतात दे हार्वेस्ट दीस सी सॉल्ट इन अ ट्रेडिशनल वे एंड दे रोस्ट इट इन अ बांबू आतां ताजो 250 ग्राम $100 वता
इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सॉल्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द मेथड. तातूंत एक कितें हेंशें जाता, नविदादशें जाता. स्कॉटलंडाक गेलो जाल्यार एक सडक छाप स्कॉच विस्की जी आहा ती सवाय पडटा, ती एज केल्ली चड पयशे पडटा, ती तूं वचून पिवंक लागूना म्हणटकर तुका ती वचून समजूंकचें ना. पूण मिठाचेरूच या आमी. मिठाचेर जर गेलो जाल्यार बेजीक कन्सेप्ट म्हणटा तो कितें की ग्लोबल इंट्रस्ट एट्रॅक्ट करप. हाजे खातीर टुरिजम मिनिस्टरूय हांगा आसूंक जाय आशिल्लो, कित्याक दीस वूड हायलायट गोवन कल्चर एंड हिस्ट्री. जेन्ना आमचो आमदार म्हणटा की भाती एक पायलट प्रोजेक्ट करचो, म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक खंयच्याच मतदारसंघान आज तें ट्रेडिशन जितेना आनी ताजे मतदारसंघान आसा आनी तो जर फुडें सरता जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान ताका सपोर्ट करपाक सगळे सायडीन भितर फुडें सरूंक जाय. आतां मुखेलमंत्र्यान सकाळीं स्पिकर सर आमकां अश्युरन्स दिलें की 6 म्हयन्यान आपूण हें करता म्हणून. कितें करता, ती सर्वे करता. आनी ताणें म्हजे भयणीचें बी नांव घेतलें. म्हाका हांव नकळो ती आसा जाल्यार शी वॉज पार्ट ऑफ द कमिटी, नाव शी इज रिटायर्ड, सो आय थिंक आय डोंट नो दॅट. पूण तातूंतय बी तुवें एनेक्शनान तुवें 2 मेजर गांव, भाटीच गांव जो आहा ताजो तो तुवें तातूंत इन्क्लूड करूंक नाशिल्लो. सो स्पिकर सर, एक पयलें आमच्यान घेवं येता. आमच्या आमदारान खुबदां म्हणलें की हांगा आरपोरा सॉल्ट पॅन्स हें जालें आनी ताजेर 5 स्टार हॉटेलां आयलीं म्हणून. आतां सरकार जर स्पिकर सर प्रोटेक्ट करूंक सोदता जाल्यार सरकार एश्युरन्स दिवंक शकता हांगा की आमी सॉल्ट पॅन्स आहा ती प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करता. रिजनल प्लॅनाचेर फाल्यां ताजेर कन्वर्जन जावचें ना, हे एश्युरन्स चीफ मिनिस्टर दिवंक शकता. हे स्पिकर सर हें उलयल्यार हें तथ्य सारकें क्लियर येता. नाजाल्यार आमी वयलीं भाशणां वयल्या वयर भाशणां दितात. तूं प्रोटेक्ट जर करूंक सोदता, एक म्हणटा तें प्रोटेक्शन, दुसरें म्हणटा तें प्रमोशन. प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार आतां जे उरल्या फकत 9 गांव तांकां तूं कंप्लीट प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून कर. आनी प्रोटेक्टेड एरिया करतकर तांणी तें सॉल्ट पॅन्स पुरोवन हॉटेल कित्याक बांदचें न्ही हाजे खातीर तांकां इन्सेंटिवायज करूंक जाय. तें ताजे खातीर तुजी स्कीम कितें आसतली. आनी स्पिकर सर, दीस इज ऑल कनेक्टेड टू द डायक्स. आमचे 600 किलोमिटर बांद आनी डायक आहात जे आमी बांदूंक जाय आनी जे 1 वर्सान बांदूंक शकना. WRDन कितेंय सांगू, डबल इंजीन सांगू आनी कितेंय सांगू, तें 5 वर्सान जावचें ना. ताका एक लॉंग टर्म प्लॅन जाय. आनी लॉंग टर्म प्लॅन स्पिकर सर आसा होलंडाक, नेदरलँड्सान एक कॉन्स्टंट डायक्स म्हणटा तेंचें 30 वर्सांचो प्लॅन केल्लो आहा. तांकां तातूंत ते म्हणटात मिक्स्ड इन प्लेस टॅक्निक्स बी म्हणून. सो इट इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग्स. पूण स्पिकर सर, एक मेन इशू असो आहा म्हणटा तो की सरकाराक वील जाय करपाक. हें फक्त 1 दिसाचें सेशन वावर कसो काडला तशें एक दर आतां उबें रावन मुखेलमंत्र्यान सांगलें ना आमी हें करतात तें करतात तें करतात आनी मागीर सगळें विसरलो जाल्यार कांय अर्थ ना. आमी हांगा उलोवन आमी हांगा ओगीच वाफ काडटात आनी सोडटात अशें दिसता. म्हणटकीर हांव एक कॉन्क्रीट मागता म्हणटा तें अशें, तुमी जर ही सॉल्ट पॅनां आसात आनी हे गांव जर आसा ते प्रोटेक्ट करूंक सोदतात जाल्यार तांकां प्रिजर्व करपा खातीर प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करतले. आनी करतले जाल्यार तुमी ते कशें इन्सेंटिवायज करतले. तरणाटे लोक कित्याक हे सॉल्ट करपाक धंद्यान येतले, तांकां तुमी प्रमोट कशें करतले. कित्याक तुमी टुरिजम प्रमोट करपा खातीर जगभर भोंवतात, कोट्यांनी रुपया मोडटात आनी लास्टाक कोण टुरिस्ट हांगा येत ना. हें तरी जर दाखयलें जाल्यार गोंयची इंडस्ट्री म्हणून लोक येवंक शकता. हें करपाक तुमचे कडेन कोजंट प्लॅन आसा. कित्याक मुखेलमंत्र्यान 6 म्हयन्याचे टायम दिला. 6 म्हयन्यान तो फक्त सर्वे जाले म्हणटलो. सर्वे जावन जायना, कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन बरोबर जावपाक जाय. आनी म्हाका स्पिकर सर हाजे खातीर एक कॉन्क्रीट एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिवचें. देव बरें करूं. आगरवाडा तेज्यात ताका लागून उलयता. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट सगळे उलयतात आनी हांवूच. स्पिकर सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जो विरेश बोरकारान मूव केला तेचेर 2-3 पॉयंट्स हांव नोटिसेक हाडूंक सोदता. मेन म्हटल्यार आगरवाडा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी आगरवाडा सगळ्यान हायेस्ट मीठ उत्पन्न करपाचें म्हणजे पयलीं पासून पारंपारीक ते थंयसर मीठ उत्पन्न करतात. 10 दीस पयलींच हांव थंयसर आग्राचेर तेंचे विजीट करूंक गेल्लो. कित्याक खरें म्हटल्यार धन्यवाद म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक की वर्साच्या वर्सा ते व्हडले 4 पंप उदका वॉटर पंप थंयसर तांकां उदीक काडपा खातीर दितात. सो उदीक ते भितर सांठवता आनी ते कमी करचें लागता ते मीठ प्रोड्यूस करपा खातीर. आनी ते
पंप तांकां वर्साच्या वर्सा मेळटात तांकां बेनिफिटूय जाता तेंची. पूण जेन्ना तेंचे कडेन हांव इंटरॅक्ट करतालो तेन्ना तेंचे काही विशय तेंच्यांनी मांडले. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार ते कितें म्हणटात, इतलो त्रास काडटा आमी, इतले म्हयने त्रास काडटात आनी बाय चान्स एप्रिलान जर मातसो पावस पडलो जाल्यार अख्खे जे तेंच्यांनी त्रास काडले, मेहनत घेतल्या ती सगळी वेस्ट. सो ते वर्साचे अख्खे पीक तेंचे वयता. हांवें तांकां तेन्ना विचारलें तुमकां स्कीम सबसिडी कितें आहा, तेंचे म्हणून आमकां तसलें कांय मेळना म्हणून. सो म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा, अशा प्रसंगार तांकां कितें तरी इन्शुरन्स स्कीम नाल्यार कितें तरी तांकां दिवचें. कित्याक पारंपारीक हो धंदो आसोन ते इतले त्रास काडून जर पावस पडत जाल्यार ते काय सगळेच व्हांवून गेले तेंचे. दुसरो विशय आहा तेंचो तो जे बांद जे WRDन जे नालाज बीन आहात ते तेंच्यांनी दाखयले, पायपां खंय खंय घालपाक जाय जेणे करून उदीक भितर सरना. हे कांयशे गोश्टी आहात जे WRDक घेवन करची गरज आहा. कित्याक जर हे आमी तांकां प्रोटेक्ट करीत जाल्यार म्हाका दिसता ते वेवसाय करपाक फुडें सरतले. आतां उरल्यात आगारवाड्यांचे तांकां विचारलें हांवें, बाबा तुमी कितले जाण करतात रे आजून? उरल्यात ते 8च जाण. म्हणजे आगर खूब आहात पूण 8च जाण हो धंदो करतात आनी 8 जाणांतल्यान 2गूच जाण यंगस्टर्स फुडें सरल्यात हे परंपरा फुडें व्हरपाक. सो हेंकां खंय तरी आमी मोटिवेट करपाची गरज आसा. आनी तेंचे दुसरें म्हणल्यार रेट खूब कमी आहात. सो इतलो त्रास घेवन तांकां इतले कमी रेटीक परवडना. सो तेचेरूय एक विचार करचो. दुसरें तेच आगरांचेर आतां कितें जालां, कित्याक मांद्रे मतदारसंघात ट्युरिस्टीक प्लेस जाला आनी जमनीचे रेटी वाडल्यात. हांव तेंच करता करता एकट्यान म्हाका आगर मीठ काडटा तेणें म्हाका फुडें येलो, हांगासर पळय म्हणून कितें तें पळयताले. एक आगर जो एक आहा तो एकट्यान फील केला, भायलो नॉन गोवन, बरो बंगलो बांदला, आपणाक तो आगर उदकान भरला आनी बरें पोंड केला लेक कशें, आनी बोटींग भितर आनी उदकान आगरान व्हडलो टँक, कॉन्क्रिटाचो टँक बांदला. आनी दुसरें म्हणल्यार वर्स्ट पार्ट कितें, WRDन नाला जो लोकांक उदीक वचपाक वयल्यान गांवांतल्यान उदीक वचपाक नाला आसा पळय, तो नाला सगळो आख्खो ब्लॉक करून एनक्रोच करून एन्सेस्ट्रल पाथवे जी आहा लोकांची जी फुडें मानशे मेरेन वयताली ती सगळी बंद केली. सो हे आतां जावंक ना, म्हाज्या टर्माक जावंक ना. हांवूय तें सांगता, हे पयलीं जालां. हे राव उलयता रे, तुवें ताका प्रेज केला, बरें काम करता म्हणून. राव मातसो राव. हे खूब पयलीं जाला. जेन्ना हे डिफिकल्टीज गांवकारांक जे नोटिसेन येयला आनी तेंचे वाटे बंद जाले तेन्ना ह्यो म्हणजे म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा, हे आगर आहा ते सांबाळपाची गरज आहा. नाजाल्यार हे डे बाय डे एक बंगलो बांदतले, आगराचो एक पॉइंट तो करतले आनी भायले लोक येवन एन्जॉय करतले. सो मातशें हेचेर लक्ष दिवचें आनी हेंचे बारीक बारीक इश्यूज आहात, इन्शुरन्स जावं किंवा तेंची रेट वाडोवप, हेचेर लक्ष दिवचें. थँक्यू. सर, सॉल्ट पॅनाचे रेजोल्युशन जे आमच्या कलीग आमचो MLA विरेश बोरकार हाडलाय, बरें रेजोल्युशन. हे रेजोल्युशन आमच्या मामीन जेन्ना ती MLA मिनिस्टर आसली तेन्ना ह्याच ऑगस्ट हावजान तेणें हो इशू हाडलेलो. आनीक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच गोंयान खुबशे आगोर आहा आनी हे आगोर सांबाळपाक, हे आदले आमचें ट्रेडिशन, आमच्या लोकांचे हे ट्रेडिशन सांबाळपाक हे मामीन हिंगासर ऑगस्ट हावजान हाडून स्पेशल टीम हाडलेली गुजराताकसान. आनी ही टीम येवन आनी तेंच्या बरोबर आमचो दोतोर नंदकुमार कामत तोय तेन्ना तेंच्यार आसलो. आनी तेणी ही टीम हाडून खुबशे सर्वे करून हिंगासर खूब ट्राय केलेली हिंगासर हे रिवायव करपाक. आनी तशेंच आतां आमचे ऑनरेबल CMआनी सांगलां ताका सपोर्ट करता म्हणून ही बरी गजाल जावन आसा. आनीक हांव मागता की जे कोण लोक इंट्रस्टेड आहा की आगोर आनी मीठ काडपाक तांकां फूल सपोर्ट दिवपाचो. आनी कित्याक आदले ट्रेडिशन आमचे काबार आतां ते आमी जितें धरया आनीक अशेंच तांकां सपोर्ट दिवन आमी वयर काडया. थँक्यू. क्वेश्चन लिडर तुमी. स्पीकर सर, हें प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक जे बाब विरेशान मांडलां, आतां डिबेट सगळे उलयले. आय विल स्पीक फॉर आय थिंक फ्यू मिनट्स. आनीक जेन्ना ही डिबेट चलता हेजेर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक चिंतपाक जाय एज लॉ मेकर्स. वील वी सी आ मीठ कार 10 वर्सां आदी हे मीठ कार आसतले काय कितें? वील वी सी आमचे हे मिठाचे जे ऑगर आहे हे 14 वर्सां आदी आसतले अ डेकेड लेटर? दीज आर क्वेश्चन्स दॅट वी शूड ऑल थिंक अबाउट. बिकॉज जर हे गांवठी मिठाचें जें विजेनूय उल्लेख केलो, विरेशानूय उल्लेख केलो की जायते तरे भाशेन हेजें यूज जाता टू बेसिकली डिसइन्फेक्ट वेल्स, टू हील अ सोर थ्रोट जावं सारें कशें,
काजूच्या झाडांक माडांक आंब्यांक हे आमचे ट्रेडिशनल फिशर फोक कम्युनिटी खारवीक भाव आमचे जे हे मीट उजा करतात टू एज अ प्रिझर्वेटीव एजंट. पूण स्पीकर सर खास करून इफ यू लूक इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हे ट्रेडिशन वॉज मेनली इन 4 तालुकास तिसवाडी इन मेर्सेस कुर्कान सांतान ह्या गांवांत a few pockets in Mandre and Penne that the Honorable MLA also spoke. Primarily, I'm coming there. Primarily in Bardes, in Arpora, Pilen and Nirul. These were places where this happened. Also, आमच्या सालसेट तालुकान तेलावली, चिंचोणे, देवसा आणि आसोलना. Yes, Speaker sir, हुई ना हुई, it was concentrated in these 4 talukas. पण आज जरी तर चोयल्यार the state in Bardes taluka with regards to 5-star hotels, with regards to construction, Salsetin, खास करून हे चड जायना because of the unusable due to inundation by sweet water. This is one of the main factors because anik आज जे जावं टाटा कॅप्टनाचे जे हे आयोडायज सॉल्ट जे प्लेयर आहे हे चीप इंडस्ट्रियल सॉल्ट आमच्या लोकांक दिता. स्पीकर सर मोठो प्रश्न म्हणटाय तो लेबराचो लेबर इश्यू अँड दिस इज अ स्किल्ड लेबर अँड वी वील लूज दीस लेबर इफ वी डोंट टेक प्रॉपर केअर. स्पीकर सर आज प्रायर टू लिबरेशना पयलें हे आमचें हें सॉल्ट एक्सपोर्ट जातालें विदीन साऊथ ईस्ट एशिया आफ्रिका आणि मिडल ईस्ट हिंगा दिस वॉज बीन एक्सपोर्टेड अँड देर आर रिपोर्ट्स दॅट द डिमांड वॉज व्हेरी हाय means 19 million kilo of salt was exported and across Goa we had about 658 salt pans at that particular time. Today in the reply if we see Jay Bab Vireshan Gatla, I also had put an unstarred question but 6 months ago Jay postponed question ashile in the month of August. After that the department has woken up and taken this particular initiative of surveying and they have showed only 20. He's saying that several places have not been identified. Speaker sir, आमकां जरी तर ह्या रिबांदार ते पणजे जे सिटी बस स्टँड आहलें few years ago we could see almost 30. Currently we can't see anything. Speaker sir, I believe there are only 2 currently. आणि सिमिलर जे हे सॉल्ट पॅनाचो जो प्रोसेस हा इट इज बेसिकली इट्स अ नॅचरल प्रोसेस आणि 3 फेजीने जाता. पयलो सीज्ड फेज पड आहा तो जून ते ऑक्टोबरांत ह्या टायमाक दिस इज द सीज्ड फेज. दुसरो फेज जो आहा इज द प्रेपरेटरी फेज फ्रॉम डिसेंबर टू जानेवारी. ह्या टायमाक इज द मेन वे दे प्रिपेर एवरीथींग. आणि तिसरो फेज स्पीकर सर जावन आसा फ्रॉम फेब्रुवारी टू जून. Speaker sir, this salt pan is part of our unique ecosystem, also part of Goa. And especially it occurs because of several organisms, now bacteria, fungi, algae. And the quality je jenna oloitale that the quality needs to be improved. It depends on the influence of these microbes. These microbes actually have an effect on the quality of the salt produced. Speaker sir, आज जरी तर चोयल्यार ही इंडस्ट्री डिक्लायन कित्याक जाता जायते सांगता बेसिकली इनकम ह्या इंडस्ट्रीन चड ना. दुसरें कॉम्पिटिशन जे दुसरे इंडस्ट्री आहाय फ्रॉम द आयोडायज सॉल्ट आनी वर्सा वरोस जी डॅमेज जाता स्पेशली टू दी एम्बार्कमेंट्स अँड स्पेशली बिकॉज ऑफ पोल्युशन इज ऑल्सो वन मेजर इश्यू. पयले आसतालें गोंयांत स्पीकर सर दॅट मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर लिव्ड इन दीस एस्टरी रिजन्स क्लोज टू दी सॉल्ट पेन्स बट टुडे people are living within the vicinity of these thickly populated areas and these salt pans basically experience pollution from these anthropogenic activities. Speaker sir, worst म्हणटाय ते जे भाजयो आहाय आनी हे जे कसिनो आहाय जे सरकाराचे सगळे फ्रेंड आहाय हे कसिनो जे ऑयल सोडटा जी गार्बेज सोडटा उदकान जे सगळे पड वयता क्रूड ऑयल हेवी मेटल्स. And this is a consequence because जे ब्राइन जाता ब्राइन जे सॉल्टाचे जे ब्राइन म्हणटा ताका ब्राइन जे जाता इट गेट्स कॉन्सन्ट्रेटेड विथ दीज मेटल्स अँड दिस इज ऑल्सो नॉट हेल्दी. स्पीकर प्रश्न येता की should this rich tradition be taken forward? Should we continue this thing? One thing for sure is if the government does not intervene at the right time now, this definitely will not survive.
स्पीकर सर, दुसरे प्रश्न जो येता इज हाऊ डू वी प्रिझर्व? ऑनरेबल विजय सरदेसाई सजेस्टेड that can we put this Mitache je Ogor on the tourist map? Can it be part of our tourist site module? Salt pans also attract an array of bird life. We have about 495 species of birds in Goa, which is 35% of the population found in the entire country across from Goa to Sahyadri. Speaker sir, kitko ami ye tradition je amche aha, how do we promote it as a tourism module? Will the government involve the stakeholders, work out a module? Ye je salt pen zada speaker sir, if it is carried out properly, pisciculture can also be promoted, aquaculture can also be promoted, and agriculture can also be promoted. Viresh Borkar was speaking about the physiochemical and the biological management of these salt pens. This is what leads to, this can also lead to co-cultivation of algae and shrimps. This is something that the government should look into. Salt pans basically is a good model for studying ecological succession. Succession organisms range from microbes to avifauna. I believe that the Honorable Chief Minister should put in a committee, look into it. Aaj yanka ye traditional salt pen answer je choila. None have been given any subsidy, no announcements have been made, no financial support. So what does this government have for the salt pen? Maka dista, I feel that this resolution should be accepted unanimously. The government should take necessary actions to revive this age-old practice. It is a tradition, and I hope that the government takes innovative steps. So I support this resolution moved by Mr. Viresh Borkar. स्पीकर सर, सगळ्यात पहिली विरेश बोरकर हाणें हाडलेलें हें रेजोल्युशन हावजान हाजेर सगळ्या जाणांनी आपापले विशय मांडले आनी खूब बरी गजाल की सॉल्ट पॅन हाजेर सगळ्यांनी स्टडी केलो आनी कितली तेजी गरज आसा, कितले आमी प्रिजर्व करून दवरपाक जाय हें सगळ्यांनी सांगलें. डेफिनेटली की त्यांनी एक विशय म्हणजे हांवें पयलीं सांगला उदयचो विशय उलयता आसतनाय बी की फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तो सर्वे जो आसा पळय न्ही, इन शॉर्ट it is an SWOT analysis. SWOT means strength, which is the rich cultural heritage, biodiversity, community engagement, tourism potential, scientific research. हे करपाची सरकाराची तयारी आहा. Weaknesses खंय आसले आमच्यो, environmental degradation, economic pressure, lack of modernization आणि policy gap. हाज्या खातीर आमी फाटी पडले ह्या गोष्टी खातीर. तिसरी गोष्ट थ्रेट्स कितें आसले आमकां, अर्बनायझेशन जो जाता पळय आतां, क्लायमेट चेंज, इकॉनॉमिक वायबिलिटी, लॅक ऑफ अवेरनेस आणि गव्हर्नन्स चॅलेंजीस ह्यो सगळ्यो आमकां थ्रेट आशिल्ल्यो. हेच्या खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज कितें आसा तर ऑपॉर्च्युनिटीज इज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, इको टुरिजम, सायंटिफीक रिसर्च, पॉलिसी सपोर्ट आणि क्लायमेट चेंज मिटिगेशन हे आमच्या खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. आणि जशें तुमी सगळ्यांनी सांगलां हांव एक्सेप्ट करता, बरी गजाल आसा ती एक्सेप्ट करपाक जाय. आणि एट प्रेझेंट आमचो गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डात हो विशय तुम्ही म्हणजे रेज केल्या उपरांत काय आसना पण गव्हर्मेंटान सिरियसली घेतला. एक्सपर्ट्स जे हेजेर काम करता बदलूय सांगलें हांवें की डॉक्टर सविता केरकर शी इज ऑन बोर्ड BMC अजूनही आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाचेर ती आसा. त्या खातीर तांच्या सगळ्यां कडल्यान व्ह्यू घेता आनी जो बोर्डाचेर आसा पळय न्ही, यू बी द मेंबर, जिताक आसपाक जाय, जिताकूय मेंबर करता त्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाचेर. फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हाजी पॉलिसी स्ट्रॉंगली. आनी दुसरी गजाल आमी ती इट इज एन हेरिटेज बायोडायवर्सिटी सायट म्हणून आमी डिक्लेअर करता. आनी वी वील बिल्डिंग हेरिटेज झोन अंडर द बायोडायवर्सिटी सायट हाजेर आमी डिक्लेअर करता. म्हणजे इन फ्युचर गोंयांत आतां कशें आहा, म्हणजे बोनवेल लेक आनी हे पळोवपाक लोक स्पेशली वता पळय न्ही, त्या पद्दतीन डिक्लेअर करता. अजून ऑल इंडिया लेवलाचेर कोणी हे डिक्लेअर करूं नासलें बट आमी करता तें. आनी सो डॅट इन लाँग रन तूं जशें म्हटलें की टुरिजम मिनिस्टर आतां आयला, टुरिजम स्पेशल अट्रॅक्शन आसलेले लोक हांगासर वचपी तयार आसात, वतात. ओके, तूं म्हटलें तशें स्पेशल बर्ड्स स्पेशली फॉर टू अट्रॅक्ट दॅट इज ऑल्सो वी आर रेडी म्हणून. आनी तांकां फक्त आतां सपोर्ट कितें दिवपाचो, हो सपोर्ट जो दिवपाचो पळय तांकां जे उरल्या तांचे तांकां राखून दवरपाक जाय आसा जाल्यार सपोर्ट दिवप गरजेचें आसा. आतां पर्यंत फक्त एकूच म्हणजे ते ओल्ड गोवा हेल्थ बॉडी हेर ही एकूच कंपनी जी आहा पळय न्ही, हे मीठ विकत घेता आनी ते पॅकींग आनी ब्रँडींग करून तांकां विकताले. ओके, थोड्या प्रमाणांत घेताले बट तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर एक सबसिडी बी आनी ते प्रिजर्व करून दवरतले म्हणून तांच्या खातीर की ते हांव आत्तां तुका सांगूं शकना की अमकेच येत बट वी वील डिसायड. बट तुमकांय त्या मिटिंगेक हांव आफोवपा लायता, स्पेशली दोगांयकू,
कारण आनी त्या नुसार तेजी पॉलिसी डिसायड करून म्हणजे येता त्या बजेटांनी हांव डिक्लेअर करता आनी फुडले फावटी आमी पॉलिसी जी आसा पळय ती पॉलिसी प्लेस करता आनी आतां उरल्या 9 जाणांनी आनी एक भितर 9-10 जाण येवचे आनी उरलेले सगळे आगर जे आसा पळय न्ही हे तेंच्यांनी कायमचे परमनंटली प्रिजर्व करचे हाज्या खातीर सरकाराचें ध्येय आनी उद्दिश्ट आसतलें इन्सेंटिवायज करता हे सगळें लक्षांत घेवन कारण आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला तुवें प्रायवेट रेजोल्युशन जे आहा तें कन्सिडर करून फाटीं घेवचें आमी करता जो रिक्वेस्ट आसा सीएमान केला आनी बरें तेंच्यांनी सांगलें की एटलिस्ट फायनान्शियल एसिस्टंट हो प्रोवायड करतलो अजून पर्यंत जावं ना पण आमी तो होप धरता आनी एक रिक्वेस्ट करता सीएमा कडेन की तेणें येवचो मुद्दम आमच्या भाटीम गांवांत आनी तेणें पळोवचो अलॉंग विथ द बायोडायवर्सिटी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर तेंकांय आपयता की तेंच्यांनी खरेंच पळोवंक जाय की कशें हें सॉल्ट पेन्स हे जो ट्रेडिशनल सॉल्ट ऑक्युपेशन आसा हें चलता तें सो एज पर द सीएम्स एश्युरन्स हांव हें जें रेजोल्युशन आसा हें फाटीं घेता आनी एकूच रिक्वेस्ट करता की रेजोल्युशन फाटीं घेता पण हें खोलायेन हेजेर काम जावपाक जाय जें सीएमान सांगलां तें जावपाक जाय देव बरें करूं थँक्यू प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटीं घेतलो Speaker sir, just one Second, reference with due respect. Krishna Sarkar. We take our private members' resolution back based on your assurance. In the past, on opinion poll day, I had taken it back. You had assured you would Sri Krishna Sarkar. have that function, state function. Speaker sir, It should not be what we speak here and then we take it Speaker back sir, and then something else happens. स्पीकर सर आमी ओपिनियन पोल डेची 2 फंक्शन दोन्ही वटेन कॉलेजीन केल्ली फक्त पणजेन जावंक ना फुडले फावटीच्यान 2 फंक्शन केल्या करूंक ना न्ही The state function ते 2 फंक्शन आमी ओपिनियन पोल डेची केल्ली हांव राज्य भाषा संचालनाक आतां इन्स्ट्रक्शन दिलां की ते पणजेन जावचें म्हणून एक फंक्शन तरी अदरवायज फंक्शनां करूंक नाचे ना एक मडगांव मेन मडगांव मडगांवान करुया मडगांवान पणजे दोन्ही कडेन कर Krishna Sarkar. Sir, the House unanimously resolves that the government takes steps to protect the right of traditional fishermen, especially from Vasco, whose traditional access to fishing rights and livelihood and homes are being threatened by increasing urbanization, port expansion, environmental degradation, loss of fishing rights, and various other restrictions imposed on them, so as to ensure their rightful place in Goa's development narrative. ठराव सभागृहांकर आसात मान्य मंत्री मान्य मंत्री रिप्लाय दिवं Speaker, sir, सर आज जे रेजोल्युशन आमी मूव केला ते आमचे वास्कोतले ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा तांचे रायट्स प्रोटेक्ट करपा खातीर एक हावजान रेजोल्युशन घेवचें अशें आमी मागतात गेले 3 वर्सां जेन्ना पासून हांव आमदार जाला तेन्ना पासून आमी पळयतात की वास्को भितर एक तर ट्रेडिशनल फिशरमॅन पयलीं तर कमी जायत वतात आमी पयलीं पासून डिमांड करता की हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे खंय कोण भायर वता नाजाल्यार बिजनेसांतल्यान भायर वता तांकां खंय तरी परत एकदां बिजनेस करपा खातीर कित्याक खातीर आज सेकेंड नाजाल्यार थर्ड लायन ऑफ हे जनरेशन आज तो बिजनेस करता आनी आयचे जनरेशन जेन्ना बिजनेस करता तांचे रायट्स जेन्ना म्हणजे एक्सेस तांचो ब्लॉक केलो वता नाजाल्यार खंयच्या कारणा खातीर तो ब्लॉक जाता जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर आमी गंभीर दखल घेवपाक जाय आनी जशें आमी सगळेच जाणां गोंय आनी नुस्तें हें इनसेपरेबल वास्को म्हणटा तो आतां एकूच बीच आसा खारीवाडा बीच म्हणटा तो आनी त्या बिचार आज तुमी पळयशीत नाल्यार तुमी 20 वर्सां पयलींची हें करशात जाल्यार आज ते खूब अवस्था खूब वायट आसा म्हणजे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतलें जालां की थंय बीच म्हणटा तो पिड्ड्यार जाला आनी एका काळार 20 वर्सां पयलीं थंय गोंयभरच्यान लोक येताले न्हांवपा खातीर कित्याक ताका त्या हाका मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्लो आज पळोवपाक गेले जाल्यार बीच तर तो पिड्ड्यार जालाच पुणून दुसऱ्या सायडीन जे बिजनेस करतात आमचे बोटकार भाव आसूं लॉन्चकार आसूं रापणकार आसूं तांचे खंय तरी रायट्स खंय तरी ब्लॉक केले वता आनी पोर्ट एक्सपान्शन जावं नाल्यार अर्बनायझेशनाच्या खाला म्हाका दिसता हें सगळें जाता गेली 3 वर्सां आमी पळयतात की ती जेट्टी जी आसा खूब धाकटी आसा जेट्टी आनी ती जेट्टी धाकटी आशिल्ल्या कारणान MPT आपआपलें एक्सपान्शन करीत आसा म्हणजे आतां 9, 10, 11 पर्यंत पावल्या आनी थोड्या तेंपान अशें तांकां भंय आसा आनी आमकां सगळ्यांक भंय आसा की ते
फुडले पार्ट घेतले म्हणून आनी तशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता बोटकारांक आनी धंदो करपाचो जावपाना लॉन्चकार जावं रापणकार जावं तांकां धंदो करप कठीण जातलो आनी तांकां खंय तरी दुसरे कडेन वचून धंदो करपाक पयतले जे म्हाका दिसता दुसरे कडले बोटकार बी तांकां एलाव करपाना. स्पिकर सर म्हाका 2-3 मुद्दम म्हणपाक जाय. आज आमची जी जेट्टी आसा वास्को भितर ती मिनिमम अरावंड 100 हाका लॉन्चांक नाल्यार हाका केटर करता पूण डिमांड खूब आसा. आज जेन्ना ती जेट्टी ट्रॉलर येता आपलें नुस्तें घेवन कॅच घेवन येता जाल्यार एका फाटोफाट एक ते लायत वतात आनी तातूंत भितर डॅमेज जाता फीश लॉस जाता आनी खंय तरी तांचो लॉस बिजनेस लॉस ते सस्टेन करूंक शकना म्हणटकूच ते धंदे एक तर बंद करतात नाजाल्यार उठून तरी फॉरेनाक वता. सो एका वटेन पळोवपाक गेले जाल्यार आमीच तांकां फोर्स करता खंय तरी तुमी फॉरेनाक वचात म्हणून आमचे कडेन हांगा जायना म्हणून आनी तशें जावपाक जायना. स्पिकर सर आज आमचो सरकार जेन्ना सगळे कडेन सबका विकास म्हणटा तेन्ना तांचोय भितर एक समावेश करून तांकांय तांच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पुराय करपाक जाय. ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर आमकां भरपूर सपोर्ट करता. आमची जी जेट्टी आसा थंय पसून ऑनरेबल मिनिस्टरान खुबसो प्रयत्न करून ती जेट्टी रिपेर करप पूण जेन्ना MPTन पयलीं आमकां सांगिल्लें की आपूण एक व्हडली जेट्टी बांदून दिता म्हणून ताजे अजून पर्यंत कांयच जायना. आज ती जेट्टी इतली परिस्थितीन आसा ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता ह्याय टायमाक सपोज मातसो नेट लावनाशिल्लो जाल्यार ती जेट्टी कॉलेप्स जावपाची. सो त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आनी ऑनरेबल CMचे देव बरें करूं म्हणटा की इमिडिएट एक्शन घेतलें म्हणून. पूण तें इमिडिएट एक्शन वर्सान वर्स रिकरींग अशें जावपाना. एक तांकां वेवस्थीत जेट्टी म्हणजे 200 मिटर नाल्यार 300 मिटरची जेट्टी बांदून दिल्ली जाणे करून तांच्यो बोटी वेवस्थीत आयल्यो वेवस्थीत लागले तांकां जेट्टीचेर फॅसिलिटीज मेळ्ळ्यो आयस कोल्ड स्टोरेज मेळ्ळी बाकीच्यो फॅसिलिटीज मेळ्ळ्यो त्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन खंय तरी सस्टेन करूंक शकतले. तातूंत भितर दुसरो भंय आसा तो तांच्या घरांचो. फाटीं आमी पयलीं की एक ऑर्डर आयली आनी तांची एक 50-60 घरां मोडून गेलीं. ताच्या मागीर व्हडलो बोवाळ जालो व्हडले मिटिंग्स जाल्यो आनी सरकारान मिटिंग्स घेवन तांचे प्रॉब्लेम सुटावे करपाचो एक प्रयत्न केलो. तेन्ना म्हाका दिसता ऑनरेबल दिगंबर बाब CM आशिल्ले आनी त्या मिटिंगेंत ठरलें की तांचें एकूय घर मोडपाना म्हणून. पूण ते जातकूच पसून आनी 6 घरां मोडलीं. आज MPT सर एक्सपान्शन करता आज व्हडलो क्रूज टर्मिनल येता बरें आसा बरी गोश्ट आसा. सेंटर आमचो इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल मुरगांव तालुका भितर येता मुरगांवान येता ताचे बेनिफीट आमकां सगळ्यांक मेळटलें. पोर्ट एक्सपांड करता आज डोम स्ट्रक्चर्स येता सगळें बरें चल्लां. पूण ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आमचे गोंयकार भाव आसा तांकां सपोज त्रास जावपाक लागलो आनी तांचो धंदो बंद जालो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या होल सिस्टमीचो फेल्युअर आमकां दिसतलो. आनी त्या खातीर आमी एक 2-3 गोश्टी मागता. हो जो खारीवाडा बीच आसा एक युनीक बीच आसा म्हणजे गोंयभरच्यो न्ही जाल्यार भारतभरच्यो सगळ्यो लॉन्चीस ज्यो आसा जेन्ना तुफानी वारे बी जाता त्यो सगळ्यो ह्या खाडीन येवन रावतात आनी तांकां सेफ हें दिसता. तेन्ना एक तर जेट्टी जावप ही खूब गरजेची. सरकारान एश्युरन्स दिवचें पडटलें की आज ती जेट्टी केन्ना जातली काय म्हणून. आमी म्हाका दिसता ऑनरेबल CMनूय बी सेंटराक पत्र बरयलां. फाटीं रुपालाजी जे युनियन मिनिस्टर आशिल्ले ते येवन सांगून गेल्ले की ती जेट्टी आमी जाता तितले बेगीन करतले म्हणून. पूण जो पर्यंत ती जायना तो पर्यंत आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक कांयच बेनिफीट दिवंक शकचे ना. आनी आमी जे सदांच म्हणटा आमी गोंयकारपण राखपा जाय नाल्यार गोंयकारांक राखपा जाय. म्हाका दिसता हो बंच जो आसा तो खंय तरी तांकां आमी सपोर्ट केलो जाल्यार म्हाका दिसता तेय बी खंय तरी थर्ड जनरेशन जे आसा ते धंदो सोडून वचना आसतना ह्या धंद्यान भितर रावन म्हणजे आपलो वेवस्थीत धंदो करतलो आनी आमकां पसून नुस्तें वेवस्थीत बरें मेळटलें. आज सर हांव SGPDAचो चेअरमॅन आसा आनी थंय आमी पळयतात की गोंया भितर आमचो गोंयकारांचो नुस्त्याचो जो हें आसा वांटो तो खूब कमी आसा आनी नुस्तें सगळें मोस्टली सगळें भायल्यान येता. हाजें एक कारण हें आसा की आमीच खंय तरी तांची सपोज काळजी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी तांकां सभाघराचें कामकाज 5 मिनट वाडयता. सो आमीच सपोज तांकां मातसो सपोर्ट केलो. म्हाका दिसता ऑनरेबल CMन युनियन मिनिस्टराक पत्रूय बरयल्लें आसा की ती जेट्टी जाता इतली बेगीन जावची म्हणून. म्हाका दिसता MPTचेर आमी दबाव घालपाची गरज आसा की तुमी सपोज खंय तरी तुमचें एक्सपान्शन करतले जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी म्हणजे एक तर आमकां जेट्टी पूर्ण वेळार मोठी व्हडली जेट्टी कॉन्क्रीट जेट्टी बरी जाय जाणे करून सगळे फिशरमॅनांक वेवस्थीत आपले लॉन्ची लावन ते तांचे कॅच जे येता नुस्त्याचो जो लॉट येता तो वेवस्थीत तांकां अनलोड करून तांकांय 4 पयशे जोडपाक मेळटले. दुसरी गजाल म्हणल्यार जी घरां आसा थंय ट्रेडिशनल नुस्तेकारांचीच ना पूण थंय
जेन्ना पयलीं पसून हो धंदो म्हणजे MPA येवच्या पयलीं पसून फिशींग बिझनेस चालू आशिल्लो. आज ते डिंगीकार आसा, रापणकार आसा, सगळे लोक आसा, तांची थंय खूब घरां आसा आनी तांकां एक एकदां भंय दिसता फाल्यां MPT येवन कितें आमची सगळीं घरां मोडत काय म्हणून. आनी त्या भयानूच ते अर्द म्हणजे टेन्शनान जाता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता एक एश्युरन्स म्हणजे स्ट्रॉंग हावजान सांगचें पडटलें की तांची एकूय घर आमी मोडपाक ना, नाल्यार तांकां खंय तरी प्रोटेक्ट करतले. हें एश्युरन्स सरकारान आमकां दिवपाक जाय, नाल्यार एक रिजॉल्व तरी करपाक जाय. जेट्टी एक परमनंट जेट्टी जावप ही काळाची गरज आसा, ताजे बद्दल दुबाव ना. हांव परत एकदां रिपीट करता, आयची जी जेट्टी आसा खूब बॅड पोजिशनान आसा आनी थंय केन्नाय कितेंय जावंक शकता. आय रिपीट, म्हणजे इतली वायट पोजिशनान ती जेट्टी आसा, तेन्ना जाता तितलो MPTचेर दबाव घालून ह्यो 2-3 गोश्टी तांणी करच्यो आनी खंयच्याच सायडीन ते थंय रावता त्या लोकांक एकदां MPTचेच लोक म्हणटा आमी तुमकां काडटले आनी खंय तरी रिएलोकेट करतले. नुस्तेकाराक सपोज फुडें आपल्या दर्या मुखार रावपाक मेळना आनी खंय रावपाक मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता ताच्याकून आनी व्हडलें दुर्दैव ना. सो थंयच तांकां कितें तरी वेवस्थीत तांचें हें करून म्हाका दिसता आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक साल्वार करपाक जाय, इतलें म्हजें म्हणणें आसा. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करता. नमस्कार दोस्तों, एक चाइनीज AI डीप सीक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया.